मोगाच्यानो एक कुटाम जावन ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती मंगळूर दियेझिसीचो भावार्थी शिक्षणाचो तशेंच मंगळा ज्योती संस्थ्याचो दिवस व्हडा दाबाज्यान संभ्रमूंक तशेंच अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. ह्या संभ्रमाचो प्रधान याजक जावन हांगासर आयिल्ल्या मंगळूर दियेझिसीचो विगार जराल भोवमानादीक मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना तशेंच 6 बेटोणीकरच्या सोमेस्त याजकांक 10व्या क्लासीच्या भावार्थी शिक्षणाच्या परिक्षेन उंचले अंक मेळयल्या भुरग्यांक आनी तांकां आदार दिलेल्या आवय बापायंक संभ्रमतांव. आयची देवस्तुती आमकां आमच्या बऱ्या उतरां आनी करण्याद्वारी देवाचे राज परगटूंक उलो दिता. सोम्या जेजूच्या जल्माच्या जुबले वर्सांत आमी आसाव. बरवर्षाची यात्रिकां जावंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. आमच्या जिणेंत भावार्थी शिक्षण जियोन जेजूक अनुभव करून ताका साक्ष दिता आसतना बरवर्षाच्या वाटेर आमी जियेताव. देखून ह्या मिसा वेळार खरी भावार्थाची आनी बरवर्षाची जिणी जियोंक कुरपा मागया. सांगातास आमचो भावार्थ वाडोवंक आनी जिवाळ दवरूंक कुमोग केलेल्या सोमेस्तां पासून ह्या मिसा वेळार आमची मागणी भेटोवया. आतां आमी सोमेस्त प्रवेश गिताक उबी रावया. अर्गां जावन दिता रोज सेरील डिसोजा आनी कुटुंब सांगतास कालच्या दिसा देवादीन जाल्ल्या ॲशली बेन डिसोजा इंजिनियरींग कॉलेज स्टुडंट्स ताचे खातीर आमी ह्या मिसा वेळार मागया. आज दियेसीच्या लेखार क्रिस्तांव शिक्षणाचो दिवस आनी प्रतिभात्व भुरग्यांक सन्मान करचो दीस. हांगासर मस्त याजक तुमी पळयतात. मंगळ ज्योती केंद्राचे निर्देशक सहायक निर्देशक आनी संगतास मोगाचे पाद्र्यापू हांगासर आसात. तांकां सर्वांक तुमच्या नांवान हांव मोगाचो स्वागत मागतां आनी प्रत्येक जावन आज जे मीस भेटोवच्याक आनी आमचे खातीर मागोवंक आमचे दियेसीचे विगार जराल भोवमानादी मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोरोन आसात. तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान मोगाचो स्वागत.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भुरग्यानो भावानो आनी भयणीनो आयच्या दिसाचो महत्व कितें म्हणल्यार आमी येदोळसो समजून घेतला. सगळें वर्स आमी क्रिस्ती शिक्षणा मुखांत्र आमच्या भावार्थांत आमी प्रगती केल्या आनी तोच भावार्थ आमकां जिवितांत सांबाळटा, आमचें क्रिस्ती जिवीत फुडें व्हरूंक आदार दिता. ह्या दिशेन आयताराचें क्रिस्ती शिक्षण आमी साद्या भाशेन दोतोर म्हणटा हें आमकां आदाराचें जावन आसा. हें वर्स 2025व्या जुबलेवाचें वर्स बरवशाची यात्रिकां म्हणलो ध्येय घेवन हें वर्स आमी आचरण करनत आसा. ह्या संदर्भार ह्या जुबलेवाच्या ह्या वर्सा हो दियेसीचे माट्टाचो मंगळ ज्योतीन संभ्रमसो दोतोनीसो दीस एक जुबले उत्सव म्हणून आमी दोतोनीसच्या दिसाचो जुबले म्हणून आमी घेवन हें बलिदान देवाकर गांसावन भेटोवंक फुडें सरया. चिंतनान शब्दान आनी कर्णेन देवाचें राज परगट करूंक आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत करूंक आयतारचें क्रिस्ती शिक्षण आमकां आदार दिता. ह्या संदर्भी सगळ्या वर्सां ह्या दोतोनीच्या शिक्षणांत वांटिली जाल्या सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी पासत सांगात आसा तांकां शिक्षण दिल्ल्या सर्व शिक्षक शिक्षकी पासत सगळी दोतोनीची मांडवळ केल्ल्या सर याजकां संयोजकां संचालकां पासत ह्या संदर्भार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान देवाक मानवोवचें बरी आमी भेटोवच्याक आमची सर्व पातकां आतां आमी वळखून घेवया. देवा मुखार आमी नाफो म्हूण वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया. हांव भाती सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो दुनिया विसारून सांगता. मना चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मगे सदां संवकार म्हणयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Soumya
बापाच्या एकल्याच पोटा सोमया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढता आमची दात उत्तर तू बापाच्या उजव्या पोचला आमचे मागे मागून घे की त्या पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकच तो पवित्र एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुजे मांडावळी प्रमाणे सोलोन तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळो हो संतोष आमकां भोगूंक निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सिरकाच्या पुस्तकांतले वाचप हलयल्ल्या साळणींत कसरो उरता तेच परी मनशाच्या उलोवण्यान ताची सुखी दिसून येतात. कुंभाराचे आयदान बटेन घालून परकितात तेच परी मनशाची परीक्षा ताच्या उलोवपान जाता. फळा वरवीं रूख कसो वाडयला म्हूण कळून येता तेच परी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मन कळटा. मनीस उलोवचे आदी ताची वाखणणी करिनाका कित्याक हिस्स हरेकल्याची परीक्षा. देवाचे उतर हे. तुका दिन वासून तुझ्या नावाची कीर्त गाजोंक फावो फांत्यार तुजो मोग आनी रातीचे तुझे विश्वासीपण वर्णूंक फावो माहोर नाथ देवा. रामाडा परी वाढतलो लेबननाच्या देवदारू का भाशे वयर चढतलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोयलेले ते आमच्या देवाच्या आंगणान सडतेले प्रायेस्त तरी फळ दितले. सारान बरो पाचवे जावन उरतले सर्वेस पोरणितीवंत म्हूण पासारतले. तो एकलोस मोचे काडा ताचे तय नाक तुका देवा सुख फावो.
पावलून कोरिंथकरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचा. भावा भयणीनो, हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आणि हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येताली. जैतान मरणा गिळून सोडले. ए मरणा, खंय आसा तुजे जैत? ए मरणा, खंय आसा तुजे एकूंस? पताकच मरणाचे एकूंस आणि नियमशास्त्रच पतकाचे बळ. पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. देखून भावानो, थीर रावा, धंडळ नाकात, सवकाळी सोम्याच्या कामाक लाभदोन रावा. सोम्यातय रावून तुमी काडटा ती वावण केदींच व्यर्थ जावची ना म्हूण जाणा जाया. देवाचे उतर हे, संसारान तुम्ही परजळतेल्या जिरे दिता ते उतार तुम्ही उबार धरतल्या. सर्वेस पाव तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जेजू ही एक ओपारी तांकां सांग लागलो. एक कुरड्यान आनी एक कुरड्याक वाट वर येतवे. ते दोघी खणयेंत पडचे नातवे. एक शिष्य आपल्या गुरु प्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शिष्य आपल्या गुरु सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किचर तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत असलेलें आडें तुका दिसना. कित्याक? तुज्याच दोळ्यांतलें आडें पळयनातलेल्या तुवें तुज्या भावाक, भावा राव, तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांत असलेलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरीचीं अंजुरां काडूंक मेळनात वा सरंट्याच्यो दाखो कुंटूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेपणूच भायर काडटा. काळजांत कितें भरोन आसा तेंच मनीस तोंडान उच्चारता. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातही मोगाच्या भुरग्यानो, बाबांनो आनी भयणीनो, बायबल शिकोवणदार रॉन डन म्हणलो एकलो आपल्या एका शिकोवणेंत दोगां वेदीक सेवकां विशयांत वा आलतार भुरग्यां विशयांत सांगता. ते दोगी सादारण एकाच काळार जल्माल्ले, पूण दुसऱ्या दुसऱ्या गांवचे, दुसऱ्या दुसऱ्या फिरगजेचे. तांचे पैकी एकलो 1892 1892 युरोपाच्या क्रोएशिया त्या गांवांत जल्माल्लो.
आनी एकलो 3 वर्सां उपरांत 1895 अमेरिकाच्या इलिनॉय ह्या देशांत गांवांत जल्मालो आनी दोगी वेदी सेवक जावन आसले आनी वेदी सेवा करता आसतना तांणी दोगांयनी एकाच रितीची एक मिस्टेक केली आनी ताचो प्रभाव कितें जालो म्हण हांव तुमकां सांगूंक आशेतां. पयलो तो क्रोएशियान जल्मालो तो वेदी सेवक आनी दोगांयनी केल्ली मिस्टेक म्हळ्यार वेदीक मिस्रजार करतना वायन आनी उदक करतना तो वायन सकला पडलो, ताचें आयदान सकला पडलें आनी तो क्रोएशियाच्या त्या वेदी सेवकान तें वायन सकयल घाल्लेंच ताच्या याजकाक राग आयलो आनी रागान कितेंगी उतरां ताणें उसारलीं आनी आखरेक गेट आवट म्हणालो रागान आनी तो वेदी सेवक गेट आवट जालो न्ही त्या मिसाक मात्र जिनिबोर गेट आवट जालो. ताच्या उपरांत ताणें इगर्जेचें बागेल पळोवंक ना आनी तो एक नास्तीक वा एथिइस्ट जालो आनी तो जावन आसलो युगोस्लावियाचो कम्युनिस्ट डिक्टेटर सर्वाधिकारी जोसेफ ब्रॉज टिटो म्हणलो तो पयलो वेदी सेवक. आनी एकलो वेदी सेवक तो अमेरिकाच्या इलिनॉय त्या गांवचो आनी ताणें वेदीक वायन उदक काडटा आसतना त्या वायनाची सिसली सकला पडली आनी वायन सकला कार्पेटीर पडलो आनी तो वळू ती वायनाची सिसली विसच्याक हो भुरगो बागवत आसतना ताचो याजक ताणें दिंबी घाली भुरग्या लागसार आनी तो ह्या भुरग्याक म्हणा लागलो इट्स ऑल रायट माय सन यू वील डू फायन नेक्स्ट टायम यू वील बी वन डे ए फायन प्रिस्ट ऑफ गॉड म्हणालो. कांय वडना भुरग्या आनी एक फावटी बरें कर तूं एक दीस देवाचो एक बरो याजक जातलो आनी तो याजक जालो, बिस्प जालो आनी आर्च बिस्प जालो आनी तो जावन आसा आर्च बिस्प फुलटन जेशीन आनी आतां ताका शांत करची प्रक्रिया चलोवन आसा. एका व्यक्तीचें एक उतर प्रभाव घालता, देवाचें उतर प्रभाव घालता खंडीत तें पवित्र पुस्तकांत सांगलां आनी जिविताचीं निदर्शनां मस्त आसात. देवाचें उतर आयकून जिनीस परिवर्तन केल्ले जायते जाण आसात. देवाचें उतर मात्र न्ही मनशाचें उतरय प्रभाव घालता म्हणल्याक एक ल्हान दोगा वेदी सेवकाचें हें निदर्शन आमकां साक्ष दितात आनी आमच्या जिवितांती उतरां जायते फावटी उतरां बांदून हाडटात. मनशाचें उतरां जिवीत दितात, मनशाचें जिवीत बांदून हाडूंक शकतात. सांगतास मनशाचें उतर तें जिवीत बेसां करूंक सकात, एक उतर 2 कुडके करूंक सकात, घाल्लो मारपणी वडना पूण उलयलें उतर न्ही म्हणली एक सांगणींत आसा तें आमी जाणाव. आनी हेंच आयच्या पयल्या वासाप आमकां कितें सांगता. आयच्या पयल्या वचपांत सिराकाच्या ग्रंथांतलें वासाप 3 निदर्शनां कशें मनशाचें उतर मनशाक परकिता, मनशाचो स्वभाव कितें म्हूण सांगता म्हणलें आयचें हें पयल्या वासाप आमकां सांगता. एक हालयिल्ल्या साळणींत कसरो उरता त्याच प्रमाणे मनशाच्या उलोवण्यांत ताज्यो सुखी कळी जातात. देखून मनशाचें उलोवणें तें नाजूक आसाजें, सत्रायेचें आसाजें. दुसरें निदर्शन दिता कुंभाराचें आयदान बट्टेंत वा फर्नेसान घालन त्या आयदानाक बुराक आसा गी, त्या आयदानाक येर या फूट आयल्या गी म्हूण तें पारकितात. तशेंच मनशाची उतरां मुखांत मनशाची परिक्षा करता म्हणटा. आनी तिसरें जावन आसा फळां वरवीं रूख कसो वाडयला म्हणलें कळटा. आनी त्याच प्रमाणे मनशाच्या उतरां वरवीं मनशाचें काळीज पारकी येता म्हणून आयचें सिराकाचें ग्रंथ आमकां सांगता. आमची उतरां तोंडांतावन येवची ती भायर सरतात आमच्या काळजा मनांतावन आनी देखून आमी उसारचीं उतरां तें आमी कसल्या स्वभावाचे मनीस म्हणलें पारखूंक साध्य आसा. आनी हें एक राज हांव जेजूय आयच्या सुवार्थेंत सांगता. आयच्या सुवार्थेच्या अकरेचें वाक्य आमी आयकलां तें म्हणटा काळजांत कितें बरोवन आसा तें मनीस तोंडान उसारता आनी ताचें काळीज कितें तो मनीस कसो म्हणलें ताच्या उतरां वरवीं आमकां कळटा म्हणून जेजू ह्या सुवार्थेंत आमकां सांगता. चिंतनान उतरान आनी करण्यांनी
आमी देवाचें राज परगट करी जाय म्हणून आज साद्या काळाच्या 8व्या आयतारची देवस्तुती आमकां संदेश दिता आसतना आमी खरी क्रिस्तांव साल रुता करूंक आमकां सोमेस्तांक आपोवणें आसा मोगाचें न्हू. कल्टिवेट रायट क्रिश्चन एटिट्यूड तें आमकां गरजेचें. आनी ह्या खातीर कितें करी जाय, आमचें काळीज आमचें मन नितळ आसा जाय, आमची उतरां नितळ आसा जाय, आमच्यो करण्यो बऱ्यो आसा जाय. आनी तो वळ मात्र आमी आमच्या जिवितांत आमचें क्रिस्ती जिवीत बऱ्या शगुणांनी वाडोवंक आमी सकतले. रुखाची आनी ताच्या फळांची सर जेजू आज आमचे मुखार दवरता. एक बरो रूख पाड फळ दिवंक शकना, या पाड रूख बरो फळ दिवंक शकना. कांट्यांत अंजुरां काडूंक मेळनात, या बोल्यांनी आमकां दाखो कुंटूंक मेळनात म्हणून जेजू त्या रुखाचें निदर्शन आमच्या मुखार दवरता. जेजून आनी कडेन सांगलें उतर ही तुमच्या उडासाका मारता. जेजू म्हणटा जें कितें भायर तो मनशाच्या भितर वता तें मनशाक मेळयना, बागार मनशाच्या भितर तो भायर कितें येता तें मनशाक मेळयता म्हणटा. आनी एक वांजेलिस्ट एक पट्टीस दिता मनशाच्या भितर तो कितें भायर येता. जावं पुरो खोटी चिंतनां, खून, प्रद्वार, व्याभिचार, सोरी, फोर्साक्स, सवे सिराप, दुडवास, खोटेपण, कापाटीपण, बासकळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. आनी असलें जर मनशाच्या काळजांतावन भायर येता जाल्यार तें त्या मनशाक मेळयता, तें त्या मनशाक पाड करता, त्या मनशाक खोटो करता. आनी देखून आमी सत्रायेचे आसा जंय आमच्या काळजांतावन उतरां मुखांत कितें भायर पडटा तें नितळ आसा जंय. ह्या खातीर आमचें चिंताप नितळ दवरचें बरें दवरची गरज. आनी आमच्यो करण्योय तोवळ बऱ्यो जातल्यो. चिंतनान, शब्दान आनी करणेन आमी बरें केल्ल्या वेळा त्या मुखांत्र आमी बरो संदेश आमच्या पेल्याक दिता. बरी साल रुतां केल्ले वरवीं कितें जाता, एक आमी बरे मनीस जाता, बरे क्रिस्तांव जाता. ह्या खातीर आमकां हरी एकल्याक आपोवणें दिलां. पेल्याक बरी देख दिवंक शकता, सूख आदरलेल्यांक तितवंक शकता. आनी जेजू म्हणटा तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसचें किसर तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत आसचें आडें तुका कित्याक दिसना. जर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें ल्हान एक किसर काडूंक, कोयर काडूंक तूं आशेताय, पयलें तुज्याच दोळ्यांतलें आडें तूं भायर काड, तोवळ तुका स्वस्थ दिसतलें म्हणून. देखून आमी पेल्याक एक तिदवण दिता आसतना पेल्यातय बरें आशेताना पयल्यान पयलें म्हजेंतय तें बरेंपण आसूंक जाय म्हणली आशा जेजुआच्या सुवातेंत आमच्या मुखार उसारता. सगळें वर्स आमी क्रिस्ती शिक्षणांत क्रिस्ताक मानवची आनी क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक साहस जाल्ली साल आमी शिकल्या आनी शिकोवनूच आसा. जें कितें आमी बाबार्थान पातयेता, जें पातयेता आमी पवित्र पुस्तकाच्या उतराच्या आदारान जावं पुरो पवित्र सभेच्या संप्रदाया मुखांत जें कितें उगडापेंक जालां तें आमी बाबार्थान उसारता. तें आमच्या क्रिस्ती मिस्तरांनी संभ्रमता, मिसाच्या बलिदानां संभ्रमता, साक्रामेंताच्या आचरणांनी आमी संभ्रमता. आनी तेंच आमच्या जिवितांत जियोंक आयताराचें वा आमचें क्रिस्ती शिक्षण आमकां शिकयता. देखून आमी क्रिस्ती शिक्षणांत आमी बाबार्थाची सतां शिकता आमच्या जिवितांत ती रुतां करच्याक. तींच सतां आमी हेरांक शिकयता. हांगासर जायतीं जाणां आवय बापूय आसात, जायतीं जाणां शिक्षक शिक्षकी आसात, ह्या जाग्यांनी धार्मिकां आसात. आमकां एक जबाबदारी आसा, क्रिस्तांव जावन जबाबदारी आसले मनीस जावन क्रिस्ती शिक्षण तींच बाबार्थाची सतां हेरांक शिकोवंक. तशेंच हांगासर तुमी विद्यार्थी विद्यार्थिनी आसात, सगळें वर्स क्रिस्ती शिक्षण तुमी शिकल्यात आनीकी तुमकां पेल्याक तें शिक्षण शिकोवंक तुमकां एक कायदो बांदता. आनी तुमकां आज तुमी एक बऱ्या श्रेणीर उन्नत श्रेणीर दोतोनीत एका स्थानाक पावल्यात आनी तसली विद्यार्थी विद्यार्थिनी तुमी हांगासर आसात. न्ही हें क्रिस्ती शिक्षण तुमच्या खातीर मात्र बघा तुमी पेल्याकी तें शिकोवंक आसा म्हणलें आमी उडास दवरचें. आनी देखून जेजू म्हणटा एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाटवरयेक गी व्हरूंक जायना. बगार दोळे दिसल्यार मात्र आनी एका कुरड्याक आमी वाटवर येता. त्याच प्रमाणे आमचे दोळे, आमच्या दोळ्यांची दिश्ट, आमच्या भावार्थाची दिश्ट आमी उक्ती करी जाय, तोवळ आमी आनी एकल्याक सारकी वाट दाखोवंक आमी सकतले.
ह्या भावार्थाच्या तरबेदींत कोणूच संपूर्ण कंप्लीट जाली म्हणून ना. तुम्ही भुरगीं आसात, तुमची शिक्षकां संपूर्ण न्ही. वडिलां आसात, तुमी भावार्थाच्या शिकपांत संपूर्ण न्ही. भावार्थ निरंतर आमी शिकोवंक आसा. जशें पवित्र पुस्तकांत पळया, कुरड्याक दीस दितना जेजून ताका तिंपी लायली, माती सारयली आनी ताका तळ्यांत धुवन ये म्हळें एक कालें प्रक्रिया जावनूच आसा, एक प्रोग्रेस तातूंत जावन आसा. तशेंच भावार्थ जिती इश्ट आमकां मेळाचे जाल्यार आमी जल्मातावन मरा पर्यंत शिकोवंकूच आसा. हर एकट्यांनी शिकोवंक आसा. भुरग्यांनी मात्र न्ही, शिक्षकांनी, आमी याजकांनी, धार्मिकांनी, वडिलांनी, हर एकल्यांनी निरंतर हें क्रिस्ती शिक्षण आपणावंक आसा. आमी एक वर्स आयतारचें क्रिस्ती शिक्षणाचें संपयलां. हें सुरवात करतना आमी स्वामी आमकां मागोवंक शिकय म्हणलो विशय घेतलो ह्या वर्साक. कित्याक म्हळ्यार जुबलेवाच्या तयारेचें आदलें वर्स मागण्याक समर्पण दिल्लें. आनी हें आखेर करता आसतना आमी ह्या 2025व्या जुबलेवाच्या वर्सा आसा. बरवशाची यात्रिका म्हणलो ध्येय सगळ्या पवित्र समेत आमी नियाळ करत आसा. भावार्थ शिक्षण आमकां भावार्थ शिकयता. क्रिस्ती शिक्षण आमकां भावार्थ शिकयता, आमकां बरवशान भरता. आनी तो बरवसो एक दीस तो खरो जातलो. आनी देखून सांत पावल रोमाकारांक बरोवन सांगता, बरवसो आमकां निराशी करिना. बागार बरवसो जी कितें आमी बरवसल्या तें संपूर्णायेक पावयतलो. एक दीस जें आमकां बसायलां तें आमकां लाभतलें म्हळ्यार बरवशान आमी यात्रिकां जावन ह्या संवसारांत फुडें वयचें. आनी ह्या पयनार आमी दोतोन शिकोवंक आसा, भावार्थाची सतां शिकोवंक आसात, पवित्र पुस्तकाचें उतर शिकोवंक आसा, पवित्र सभेचो संप्रदाय शिकोवंक आसा. आनी त्या मुखांत आमी भावार्थान चड आनी चड वाडावळ जोडूंक आसा. ही कृपा स्वामी आमकां हर एकल्याक दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया. उबे रावून आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवा सतमंता सर्वप्रधान बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पूत तो सर्व काळा आदी बापातावन जल्मला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपसालो बरो देव. तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या. आम्हा मनशां पासत आनी आमच्या सोडवण्या पासत सर्गाक तो देवलो. आणि पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेळची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाताक ताका कुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका काणी केलो. आनी पवित्र पुस्तकांत म्हणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजवाडार बसला. जिव्यांचे मरणाचे मुनसिबी करून वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता दाव निमसाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्तो नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रावदावरून तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूतावरी स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकाच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. मोगाच्यानो देव आमचो मोगाळ बाप सदांच तो आमची जतन घेता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. ताचे भुरगीं जावन आमच्यो गरजो आमी सर्गीच्या बापा मुखार भावार्थाच्या प्रार्थनांत आतां आमी दवरया. सर्गींच्या बापा तुवें पवित्र सभेचो श्रेष्ठ वडील जावन विंचल्या पापा फ्रांसिसाक बऱ्या भलायकेन आनी तुज्या कृपे देण्यानी बोर. तशेंच आमचो गवळी बाब आदीक मानादीक दोतोर पिटर पाऊल सल्डानाचे निवृत्त गवळी बाब आदीक मानादीक दोतोर लुईस पाऊल सौसाचे विकार जेराड मानादीक बाब मॅक्सिम नोरोनाचे सर यासाकांचे धार्मीक भावा भयण्यांचेर आनी सर भावार्थी लायकांचेर तुजी विंचणार आशिर्वादां वोत. आमी सर्वांनी
एकवटाची आनी भावार्थान घट जाल्ली पवित्र सभा बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. जबाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या जुबले वा वर्सा भावार्थी शिक्षण जोडलेल्या सर्व भुरग्यांनी तुज्या पुता जेजू परी बरवर्षाचे पळणारी जावंक आनी भावार्थाक साक्ष जावन बरवर्षान भरलेलो क्रिस्तांव समुदाय बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या दियेसीसीन ह्या वर्सा भावार्थी शिक्षण दिवंक कुमक केल्ल्या सर्व याजकांक, धर्मिकांक, शिक्षण शिक्षकांक आनी संयोजकांक तांच्या वावराचो फळ लाभय. तांकां सर्वांक प्रभावीत सुवार्थेची हातेरा कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आयचो हो भावार्थी शिक्षणाचो तशेंच मंगळा ज्योती संस्थेचो दिवस आचरण करूंक कुमक केल्ल्या सर्वांक हजारो वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय. तांकां सर्वांक बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. योक्रिस्ताच्या मेजाबावारी हजर जालेल्या आमी सर्वांनी आमच्या बऱ्या उतरां आनी करण्याद्वारे देवाचे राज परगटोवंक कृपा दी. तुज्या पुता जेजूच्या जल्माच्या जुबले वर्सा आमी सर्वांनी बरवेशाची यात्रिका जावन जिवंक तुजे आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो पापसेफ फ्रांसीस ताची भलायकी बरी ना म्हूण आमी जाणव. देवाचो आदार ताचे बसून आमी मागया. ह्या दिसांनी सेकंड PUCची विद्यार्थी तांची परीक्षा बरोवन आसात. तांकां देवाचो आदार मागया. 10व्या क्लासीची तुमी जायतीं जाणां हांगासर आसात. तुमच्या परीक्षेन शिकपान बरें यशस्वी लाभोंक आमी मागया. आनी हे सर आमच्यो खासगी गरजो मौनपणी घडीभर देवाक आमी समर्पण दिवया. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा, तुज्या पुता मुखांत्र सर्गींची जाणवाय तुवें आमकां दिल्याय. आनी ही जाणवाय क्रिस्ती शिक्षणांत आमी आपणायता आसतना ती जाणवाय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी वापरूंक तूं आमकां फावो कर. आतां तुजे मुखार बाबार्थान उसारलेली सर प्रार्थना तूं मानून घे बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
असो मनशाच्या वावरान केलो प्रीतम दिलो अग्नी पिवन जातलो ओपुंगे बापा मोंडो गोवांचो वारें बागां फळांचो फळांच्या वावराचो गळतांच्या मोगाचो ओपुंगे बापा मनशाच्या वावरान केलो प्रीतम दिलो अग्नीत पोषण जातलो ओपुंगे बापा मोंडो गोवांचो वारें बागां फळांचो फळांच्या वावराचो गळतांच्या मोगाचो ओपुंगे बापा म्हज्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या चांगले बलिदान आपल्या मनातली महिमेक आमच्या लेख्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या कनवाळ्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. हो तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तूं आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तेचें इनाम सरकार आमकां फावो कर. जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची खालसा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमो समेस्तांक जिवीत ससनाचे. आपल्या महिमेवो सर्ग प्रवेशा वरवीं वगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दिता नासतना ते पर्यंत तुगे निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कळटेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता.
तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso good purgatuya. Somya Jesu, tujhe varan, ami samaranta. तुझे पुनः जीवन पार आम्ही करता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा, आमचे सडवणे बसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनः जिवंतपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवय ये कूड आनी कोत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या तिचो पती सांजुजेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बालये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाच्या आनी पिटर पावल साल्डान आमच्या गोवडी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवड्या आनी मुनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसाराक वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत तशें पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मरण पावल्या भाऊ भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळे बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांदन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां कांय पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देवदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनात. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. येण्यात
असो दिवो मुस्वार्थीन पर जळता तशे असता जिवो म्हजो मोगान तुज्या सोबता सोमिया काळजान म्हज्या राखोन आसा येण्याक तुज्या ये बेगीये जेजू राया स्वागत करता तुका ये सोमिया काळजान म्हज्या राखोन आसा येण्याक तुज्या ये बेगीये जेजू राया स्वागत करता तुका प्रार्थुया काकुळदारा बापा सडवण दितेल्या देण्यान तुवें आमकां दोशी केल्याय जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्या जेवणा वरवीं सरकार तुज्या ससनाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्त जे शांतीन तुमकां धाडटा एक घडी बसच्या आदल्या इतरा मिसा वेळार जमा जाले खाणीक रुपये 35,363 उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा येवच्या आयतारा 7 वरांच्या मिसाची देवस्तुती राखण बडवो वाड्या घरांक ह्या मिसाची देवस्तुती सोलोवन वेल्ल्या सर्व भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आज देश दिसो लेखार क्रिस्तांव शिक्षणाचो दिवस आनी प्रत्येक जावन विविध हंतांनी उतीर्ण वा नांव आयिल्ल्या भुरग्यांक सन्मान करचो दीस मीस भेटयल्या विगा झरल बापांक आनी संगत सहा भेटोवणी केल्ल्या सर्व याजकांक देव बरें करूं मिसा कापुरबायचें खोयर दिल्या आमच्या पिरगजेच्या भुरग्यांचें खोयर तुमकांय देव बरें करूं ह्या हप्त्यांत बुधवारांतावन आमी प्राजिताचो काळ सुरवात करता बुधवार सिंजसो वा गोबराचो बुधवार म्हणटा त्या दिसा जिंजवार रावंक आनी मास काय नासतना रावंक पवित्र सभेचो कायदो आसा प्राजीत काळाच्या सर्व शुक्रारांनी मास काय नासतना रावंक आपोवणें आसा बुधवारा दीस 4 मिसां आसात पयले मीस सकाळीं 7 वरार
दुसरें 8:30 वरार इस्कॉलाच्या भुरग्यांक, तिसरें 10:30 आनी सांजेर 6 वरांचेर. ह्या सक्कळ मिसा वेळार प्रार्थीत असो गुर्त जावन सीन्स घालतले हांव. ब्रेस्तारा सांजेर 4:40 कुर्साची वाट 5 वरांचेर मिसा उपरांत कॅरिझमॅटीक मागणें. शुक्रारा सांजेर 5 वरार कुर्साची वाट उपरांत मीस. ह्या 2025 जुबल्याच्या वर्सा बुधवार एक सोडून उरिल्ल्या सर्व दिसांनी सांजेर 6 वरांचेर पंपय मायाच्या पुनशेतांत तेर्साचें भक्तीपण आसा. एक दीस एक वाडो हे भक्तीपण चलोवन व्हरता. तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें दिता. बुधवारा दिसा सांजेर 5:30 वरांचेर तेर्स इगर्जेंत उपरांत पंपय मायाच्या मनाक नोवेन मीस फिडेस्तां खातीर मागणें. ह्या 2025 जुबल्याच्या वर्सा CODP संस्थेन दिल्ले एनवलप्स तुमकां येदोळस पावीत जाल्यात. ते पास्का फेस्ता पयल्यान तुमी पाटी हाडून दिवची. 2025 ह्या जुबल्या वर्सा एपिस्कोपल ह्या आमच्या वाड्यांत हांव आत्मीक जेवण धार्मीक कार्य एप्रील म्हयन्याच्या 6, 7 आनी 8 तारखेर सांत जुझे सेमिनरीच्या उक्त्या स्टेजीचेर चलतले. हर एका पिरगजीत हांव किर्तनां गावंकू आनी सांगातस पवित्र पुस्तक आदारीत नाटकुळो खेळोवंकू आसा. ह्या कार्या बाबतींत मोगाची काणीक तुमच्या वाड्याच्या गुरकारा मार्फत दिवच्याक विनंती. ह्या 2025 जुबल्याच्या वर्सा रोजाई कॅथेड्रल पिरगजेक आमची पावलां रोजार मायाच्या पुंतळा हे भक्तीक पांय वाटेचें पयण ह्या मार्च म्हयन्याच्या 31 तारखेर 31 सोमारा दिसा हे यात्रेक पयण ह्या प्राजितच्या पुरशावांत भागीदार जावच्यांनी तांची नांवां तांच्या वाड्याच्या गुरकारा लागीं ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखे पयलें तुमी दिवची. आमच्या पिरगजेंत आयताराच्या क्रिस्तांव शिक्षणाची परिक्षा जाली. भुरग्यांक उल्हासूंचें कार्य येवच्या आयतारा 9:30 वरांचें मीस आनी उपरांतच आमच्या सेंटिनरी सालांत हें कार्य जातलें. सर्व भुरग्यांच्या वडिलांक मोगाचें आपोवणें. ह्या हप्त्यांत गर्बेजमेंतां सोमारा सकाळीं मदर तेरेझा आनी फ्रांसीस सावेर वाडो, सोमारा 2 परां उपरांत मदर तेरेझा आनी फ्रांसीस सावेर वाडो, मंगळारा सकाळीं आनी सांजेर मदर तेरेझा, ब्रेस्तारा शुक्रारा आनी सोनवारा सकाळीं वेलंकाणी माय वाडो. मुळावी क्रिस्तांव समाज जमत आज सांजेर 4 वरार पंपय माय वाड्यांत श्री एडवर्ड आनी जेसी पिरेरा हांच्या घरा. फाल्यां सोमारा दिसा 5:45 वरांचेर राखण बडवो वाड्यांत श्री मेल्विन आनी सेलीन रॉड्रिगस हांच्या घरा. ह्या वर्सा म्हणजे आदल्या वर्सा जून म्हयन्यांत हांव सेमिनरींत हांव 2 जण सेमिनरीस्ट ब्रदर आमच्या पिरगजेक सेवा दिवंक येताले. ब्रदर अमित खुचूर आनी मनोज फ्रांसीस तांची आज हांगासर निमाणी सेवा आनी हेंच्या हप्त्यांत हांव परिक्षा तांकां आनी ह्या बरोबर तांचे याजकी तरबेतीचें पॉयंट मुंदसून वेता. 2 वर्सां भितर तांकां याजकी दिक्षाय लाभता. ब्रदर अमित आनी मनोज आनी हांगासर YCS ICYM आल्तार भुरगे तांकां विशेश सेवा दिल्या आनी संगतस सर्व लोकां संगता मेळून मिसा वेळार क्रिस्त प्रसाद वणच्या सेवेंतीत आनी हात दिला. ह्या दोगांय ब्रदरांक तुमच्या समेस्त तांच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मुखल्या तरबेती आनी याजकी जिवितांत सर्व बरें मागया. थँक्यू ब्रदर्स अमित आनी मनोज. आतां बाप विजय मछादो 2 उतरां उलयता. मोगाच्यानो आज आमच्या दियेसेसीचो दोतोरणेचो दीस आनी आमच्या संस्थेचो दीस जाल्ल्यान उर्वा पिरगजेंत संभ्रम आमी आसा केला गवळी बापाच्या अनुमतीन आनी परवानगेन देखून हांगासर हांव देवाक अर्गां दितां आनी पिरगज विगाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमकां अवकाश करून दिल्ल्या खातीर हांव उपकार बावडटां हांगासर विगार जेराल बापाचो आनी सर याजकांचो आनी तुमचो समेस्तांचो.
आनी आतां हांगासर निमाणें गीत जाल्या उपरांत आमच्या भुरग्यांनी आनी तांच्या पेरंट्सांनी आनी सयऱ्यांनी थंयसर फिरगस हालांत सांगाता मेळचें आनी वेळार आमी कार्य सुरवात करतले हांव कित्याक फाल्यां तुमकां भुरग्यांक सकाळीं 10व्या क्लासाच्या भुरग्यांक फाल्यां प्रिपेरेटरी एग्जाम्स आसात देखून आमी वेळार तें आखेर करूंक आसा देखून तुमी थंयसर उपरांत वेचें तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं गायन मंडळीक विशेश रितीर देव बरें करूं. जुबलेवाचे मागणे. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावाते तुवें आमकां दिलेलो भावाट आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत जळिल्लो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गीच्या राजाच्या येण्याक आमचो बागी अत्रेक परत जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां ताका नासतना स्वार्थेचे बी पोषण करतली जावं रूपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसाच आमच्या खंडीत भरवशान मनशाकुळ आनी सगळे सृश्टीतले ते बी रूपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सकल पुर्ती नास जातली तुजी महिमा ससनाक परजळटली. जुबलेवाची कृपा भरवशाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे थंय सर्गीच्या दिव्या देवशी अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळे पृथ्वीर आमच्या सडवंतराचो आनंद आनी समाधान पासारो. ससनाक आशिर्वादी जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाल महिमा आनी होगलाप जावं. आमेन. आमच्या कुटुंबान आमचे भोवती क्रिस्ताचे अस्पर्धट्या क्रिस्ताचे अस्पर्धट्या मोगान सेवेन स्वार्थाविणी जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या अनवरांनी समस्यांनी सुम्याचे मात भरवशा सुम्याचे मात भरवशा क्रिस्ता संगी सोंपोया संसारान. São Maí, Ama pessoa trágica. Bagin kursaci kurwen niwaram kam cidavam chadis manante bapaci putajani puitatratchinavi. Amen.
शिक्षकींक अशा केल्ल्या प्रबंध स्पर्धांत विजय जाल्ली दयाकर मुखार हांगा येवन बसचें म्हण सांगून विनंती करता. रिटल आता रोजिना फ्लोरेन्स डिसोजा आयल्या गी संध्या डिसोजा आसा. जॅनेट मारिया क्रास्ता, जॅनेट एफ नजरेत, जॅनेट एफ नजरेत, जॅनेट एफ नजरेत, लिली नोरोना, रोशन अँटनी मस्करेनस, रोशन अँटनी मस्करेनस, शोभा के डिसोजा, शोभा के डिसोजा येऊन लविटा कोरेया सेक्रेड आर्ट चर्च सुरस्कल, लविटा कोरेया येऊन सिस्टर अँटनेट डिसोजा येऊन हंगे डोरा ना डोरा सिस्टर डोरा सिस्टर अँटनेट डोरा ओके ओके सिस्टर मोंती डिसोजा जॉन फुर्तादो असा Just a little while longer, I wanna pray. Can't get you off of my soul. Came to say thank you, Lord, just for loving me. Many times I do forget every need that you have met. Oh, thank you, Lord. I know you're showing me. You are there when I am down and out. You're holding me. Your love is so amazing. Oh, it changed me. Here I am, with all I have. Raise my hands to worship you. I wanna say thank you, Lord. Touch my heart. I wanna say thank you.
grace divine, strength to carry on. I should have been the one to pay, but instead you took my place. Amazing grace, it's more than just a song. Even though I don't deserve your love for me, you look beyond my flaws and show me mercy. कोणी भुरग्यांक आनीकी बॅच मेळूना जाल्यार आज तुमकां मान करूंक आसा पूण तुमकां आनीक बॅच मेळूना जाल्यार तशेंच लेखन स्पर्धांत विजेत जाल्ल्यांकी बॅच मेळूना जाल्यार दया करून जाता तितले बेगीन मुखार येवन तुमची बॅचां हांगासर कलेक्ट करी जाय म्हण हांव तुमचे लेगीत विनंती करता. Tell me now. I wanna say thank you. Say thank you. I wanna say thank you. गुड मॉर्निंग. तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत. आता आमी थोड्या मिनिटांनी हे कार्यक्रम सुरू करता. आमचे मुख्य सैरे आनी आतां येवंक आसात ते जावन हांगासर येता म्हणशेर देखून हांव उपरांत थोडे सांगती सांगचे आतां हांव सांगता. हो आमचो दीस आनी हे कार्यक्रम चलचे मंगळ ज्योती मंगळूर दिएसचे अधिकृत आमी म्हणयेत पवित्र पुस्तक क्रिस्तांव शिक्षण आनी देवस्तुतीचें हें केंद्र जावन आसा. हाच्या मुखेलपणाखाल हें कार्यक्रम चलता. आनी मंगळ ज्योती संस्थो मंगळूरच्या नंतूर आसच्या बज्जोडीन गवळीक निवास ह्या गवळी केंद्र आमी म्हणटा थंयसर आसा. आनी दिएसची सक्कडी संस्थे थंयसर आसात. देखून आज मंगळ ज्योती पवित्र पुस्तक मात्र न्ही
क्रिस्तांव शिक्षण देवस्तुती ह्या विशयांत तरबेती दिवचें मुखेल्यांक विंचून काडचें आनी सगळ्या पिरगजांनी इस्कॉलांनी वचून वावर करता आनी पुस्तकां परगट करची धार्मीक वस्तू इगर्जींक आनी कुटुंबांक जाय आसल्यो थंयसर आसात. तितले मात्र न्ही आमी ह्या संस्थे मुखांत्र जायत्या जाणांक कुमोक करता. भुरग्यांक कुटुंबांक दिएसीजीक आमी विशेष रितीन दुसरे रितीन आमी कुमोक करता. आमच्या सगळ्या दिएसीजींत सुमार 124 पिरगजो 12 वाराडे आसात आनी सुमार 2600 शिक्षकां आसात दोतोर शिकोवची आनी मोस्ट ऑफ देम आर ले कॅटेकिस्ट देखून आनी आमची देवस्तुती पवित्र पुस्तक हर एक संगती बऱ्यान चलता. देखून आज देवाक आमी अर्गां दिवचो हो वेळ. देखून आतां आमी हे कार्यक्रम आतांच 1-2 मिनिटांनी आरंभ करया. आमी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या कार्याचे मुखेल सैरे तशेंच अध्यक्ष हांगासर आमच्या सभांगणाक येवन आसात. तांकां ताळयांचो शिवरांनी आमी स्वागत करया. जोरान ताळयो दिवन तांकां आमी स्वागत करया. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. 2025 वर्स सोम्याच्या जुबलेवाचें वर्स म्हणलें आमकां सर्वांक कळीत आसा. ह्या जुबले वर्साचो ध्येय जावन आसा बरोवशाची यात्रिकां. हो ध्येय जारी करूंक म्हणजे यात्रीक पैणाचें पयलें मेट जावन आसा क्रिस्ती शिक्षण वा दोतोर्न. आज मंगळूर दिएसीजीच्या पवित्र पुस्तक क्रिस्तांव शिक्षण आनी देवस्तुती केंद्र मंगळा ज्योतीन मांडून हाडल्या क्रिस्तांव शिक्षण दिवस वा दोतोर्नीच्या दिसाच्या आचरणाक तशेंच 10व्या वर्गांत क्रिस्तांव शिक्षण परीक्षेंत उंचले अंक जोडुल्यांक मान करच्या अर्थभरीत संभ्रमाक हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. God is best listener. You don't need to shout nor cry out loud because he hears even though very silent prayer of a sincere heart. ह्याच भरोशान आयचें कार्य सुगम रितीन चलोवन वचच्या खातीर गरजेची कृपा मागया. आतां मागणें चलोवन व्हरूंक सहाय्यक डिरेक्टर बाब विन्सेंट सिक्वेरा आनी ताज्या सांगात्या लागीं हांव विनंती करतां. आमी सर उबी रावया आनी देवाची स्तुती करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. ए सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा म्हणलें गीत आमी गावया. सर्वेस्पोरा सृष्टी रचणारा वंश करणारा महिमान तुका हे
सर्वेस्पोरा सृष्टी रचणारा वंशा करणारा महिमा तुका सृष्टी रचणारा वंशा करणारा महिमा तुका सोम्या तुझो मी मेळासलो उतरान तुझ्या सृष्टी रचणारा वंशा करणारा महिमा तुका हे सर्व स्फोरा सृष्टी रचणारा वंशा करणारा महिमा तुका. आता आम्ही देवाचे उत्तर ऐकूया. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वाक्य 40 आनी 7 40 आनी 9. म्हाका तुमी सम्या सम्या म्हणून आपयतात, पूण हांव तुमकां सांगता ते तुमी करिनात, कित्याक म्हजे सशी येता आनी म्हजी उतरां आयकूंक ते बरी करता तो कोण सारको ते हांव तुमकां सांगता. तो एक घर बांदतल्या मनशा बरी म्हणयेत. ताणें गूण कोंडलें आनी कडपाचेर बुन्याद घाली. न्हंयत आवड भरून व्हडल्यासो लोटो त्या घराचेर मारलो, तरी ते कसलोन पडलें ना, कित्याक ते घट बांदिल्लें. पूण जो कोण म्हजी उतरां आयकून त्या प्रमाणे चलना तो बुन्याद घालिनासतना मातयेंत घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हणयेत. व्हडल्यासो लोटो येवन त्या घराचेर मारलो आनी ते कोसलून पडले. त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो. देवाचे उतर सर्गींच्या बापा, सरपदवेदार बापा, तूं भोव दयाळ आनी मोगाळ. तुज्या उतरा प्रमाणे चलोवंक तूं आमकां बळान भरताय. क्रिस्तांव शिक्षणा मुखांत आमकां तुजी वळख, तुज्या पुता जेजूची वळख आनी पवित्र आत्म्याची वळख जाल्या. क्रिस्ती शिक्षणा मुखांत कडपार बांदलेल्या घरा परी आमचो बोवार्थ घट जावन साद्य जाला. आज आनी आमच्या जिविताच्या हर एका दिसा आमच्या बोवार्थान तीर रावंक आमकां बळ दी. तुजी वळख लोकांक दिवन हर एक दीस तांच्या बोवार्थाक आदार दिवच्या सर क्रिस्ती शिक्षण शिक्षकांक तूं कृपेन भर. आज सोलोनासच्या DSAची हंताच्या क्रिस्तांव शिक्षण संभ्रमाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमी तुजी उतरां आयकोंक, नियाळोंक आनी पाळोंक आमकां कृपेन भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मागण्या विधी चलोवन वेल्ल्या सर भुरग्यांक देव बरें करूं. देव जावन आसा आमच्या जिविताचें केंद्र. देव आमचे संगी आसल्यार जिवीत जाता बळादेक. देव आमचे संगी आसल्यार आमचें जिवीत जाता फळादेक. ह्या सोबीत कार्याक मागोवन देवाच्या बेसामाची रास सांत एलोशियस उर्वा इस्कॉलाची भुरगीं प्रस्तुत करतात. प्रार्थना नास.
संतोष बघाव्या सुट्या रीती कर्म सोडून आम्ही या दार जाऊया सोबीत नाच प्रदर्शन केल्ल्या भुरग्यांक तशेंच तांकां तरबेती दिल्ल्या सेंट अलोशियस उर्वा इस्कॉलाची शिक्षकां श्रीमती अनिता लविना आनी लीना रेशमा हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. फुलां फळांनी भरुल्लें जड सोबेत, भुरग्यांनी भरुल्लें घर सोबेत, तशेंच सैऱ्यांनी भरुल्ली वेदी सोबेत. आयच्या कार्याक सजून आसच्या वेदीची सोबाय सडा जैतर मुखेल सैऱ्यांनी वेदीक येवचें चड गरजेचें जावन आसा. हांव विनंती करतां आयच्या कार्याचे अध्यक्ष विकार जेराल मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना आनी मुखेल सैरे मोन्सिंजर लेस्ली एफ शेणॉय, मनादीक बाप बेंजामिन पिंटो, उर्वा फिरगजेचे parish priest, Mr. Nigel Fernandez, CEO ATC Publishers, member of CCBI Commission, Mr. Anil Rego, CEO Brilliant Printers Bangalore, Mr. George Pinto, retired Deputy Commission of Excise Department of India, हांकां ह्या सर्व सैऱ्यांक डिरेक्टर बाप फादर विजय मचादो आनी सह डिरेक्टर फादर विन्सेंट सिक्वेरा हांणी वेदीक आपोवन हाडी जाय म्हूण हांव तांचे लेगीत विनंती करता. ताळयांच्या शिवरा बराबर तांकां स्वागत करया. Smile, every loving word, every kind action is a reflection of the beauty of your soul. आपल्या ताब्यान दिल्ल्या मंगळा ज्योती केंद्राच्या सर्व योजना जारी करूंक हस्त्या तोंडान मोगाच्या उतरांनी सदांच तयार आसचे डिरेक्टर बाप फादर विजय मचादो. सर्वांक स्वागताच्या उतरांनी येवकार मागोवंक मुखार येजय म्हूण हांव तांचे लेगीत विनंती करतां. वेदीचेर मानाची आनी ह्या कार्याच्या अध्यक्षपणाची बसका सोबोवच्या आमच्या मंगळुरू दिएसेसीच्या मोगाळ विगार जेराल बापानो आनी आयचे मुखेल सैरे जावन मानाची बसका सोबोवच्या भोवमानादीक मोन्सिंजर लेस्ली शेणै बापानो, मानेस्त नायजेल फर्नांडीस, एशियन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पब्लिशर्स बेंगलोर, मानेस्त पीटर अनिल रेगो, CEO ब्रिलियंट प्रिंटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड बेंगलोर, हे दोगी आमच्या कॅथलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया समितीचे संदे. उर्वा फिरगज विगार मानादीक बेंजामिन पिंटो बापानो,
तशेंच मानेस्त जॉर्ज पिंटो निवृत्त डेप्युटी कमिशनर एक्सायज डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. तशेंच मंगळज्योती संस्थेचो आमचो सहाय्यक निर्देशक पवित्र पुस्तक आयोगाचो कार्यदर्शी मंगळूर DSS मानदिक दोतोर विन्सेंट सेक्वेरा. हांगासर जमलेल्या विशेष आव्हानीत व्यक्तीनो मानादिक याजक बापानो धार्मीक भाव भयणीनो आनी तशेंच 10व्या क्लासीच्या दोतोरनीच्या परीक्षेंत मंगळूर DSSन पिरगजे हायस्कॉलांतार उंचलें स्थान आपणायलेल्या आनी सन्मानीत जावच्या विद्यार्थीनो तांच्या आवय बापायनो तशेंच आमच्या आपोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या सैऱ्यानो तुमकां समेस्तांक हांव हांगासर मोगाचो स्वागत म्हणटा मात न्ही आयच्या दिसाचे शुभाशयी पाठयता. आज आमकां मंगळूर DSSन मंगळज्योती संस्थ्याक व्हरतो आनी म्हत्वाचो संभ्रम. मंगळज्योती संस्थो आरंभ जावन सुमार 52 वर्सां जालीं. 1973 इस्वेंत हो संस्थो आमच्या DSSन आरंभ जाल्लो आनी आदल्या वर्साच्या पळय आमी भांगराळ उत्सव आचरण केला आनी ह्या संस्था मुखांत आमच्या DSSन आशिल्ल्या भावार्थी लोकांक जायतें बरेंपण जालां मात न्ही देवान जायतीं असर हें केल्या. पवित्र पुस्तक क्रिस्तांव शिक्षण देवस्तुतेच्या मिसावांत मंगळज्योती संस्थो मंगळूर DSSन अख्ख्या भारतांत सर DSS पैकी उंचल्या स्थानार आसा म्हणलें सांगूंक हांव संतोश पावता. आनी ह्या खातीर आमच्या गवळी बापाक याजकांक धार्मिकांक सक्कडी देवपर्जेक हांव शाबासकी पाठयता. आमच्या भारतीय कातोलीक बिस्वा मंडळीच्या आयोगाचे तर्फेन आदल्या ह्या म्हयन्यांत जाल्लेल्या आमच्या CCBI नॅशनल असेंब्ली वेळार हो उद्गार आयिल्लो तुमकां कळोवंक की हांव संतोश पावता. आमच्या DSSंत भुरग्यांचें तशेंच व्हडांचें भावार्थी शिक्षण भोव सुवेवस्थीत रितीन जावन आसा. भावार्थाच्या देण्या पासत आमी देवाक दिनू आसतना ह्या मिसावांत हर एक इस्कॉल आनी थोड्या पिरगजांनी गरिश्ट अंक जोडलेल्या सन्मान करच्या ह्या कार्याक तुमी हजर जाल्यात. तुमकां स्वागत मागोवंक ह्या घडये हांव संतोश पावता. पयल्यान पयलें हांव स्वागत म्हणटा आयचें अध्यक्ष स्थान घेतिल्ल्या विगार जेराल बापांक मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना. हें DSSचें कार्य. आयच्या दिसा गवळी बापूय आजार आशिल्ले पण गवळी बापान सिनोदाची प्रतिक्रिये समजल्या उपरांत म्हाका म्हळें म्हाका गवळीक भेट आसा हांवें दुसऱ्यांकी अवकाश करून येवंक आसा देखून सक्कडी आमी आनी एकच बिस्पो विगार जेराल या ते म्हणून आमी सांगाता सिनोडल जर्नी सांगाता वेचे म्हणलें ताणें सांगलें आनी तांच्या अनुपस्थितीर आनी तांचे परवणगेन ते अध्यक्ष आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन मोगान हांगासर विगार जेराल बाप आयला. क्रिस्तांव शिक्षणाक आनी भावार्थी जिविताक तांणी दिवचो पाठिंबो विशेष. मोगाळ विगार जेराल बापानो तुमचें येणें आमकां अपूर्व देणें. आमी सर्व आमच्या बरो नमतच्या संतोशान ताळयांच्या आवाजान तुमकां मोगाचो येवकार म्हणटा. आज वेदीर आमच्या मदें सप्तात आयचे सबार मुखेल सैरे तांतू पयलें भोवमानादीक मोन्सिंजोर लेस्ले शेणै बाप. थोड्यांक तुमकां ताची वळख आसा थोड्यांक ना. ते उर्वा पिरगजीचे परगांवांत अमेरिकांत ते आशिल्ले निवृत्त उपरांत हांगासर आसात पूण तांणी आमच्या मंगळूर DSSक आनी विशेश करून मंगळज्योती केंद्राक तांणी पाठयल्लो पाठिंबो आमचेंच हें आमचीच DSS आमचेंच कार्य म्हणून तांकां ह्या उतार प्रायरी इल्लीशी भलायकी बरी ना जाल्यार हांव येतां आनी तुमच्या संतोशान वांटेली जाता म्हणून तांणी म्हाका तांचो संपूर्ण पाठिंबो बसयला आनी हर एका घडये ते आमच्या विशयान चिंतात. देखून आज ते हांगासर आयल्यात तुमच्या समेस्तांच्या नांवान मोन्सिंजोर तुमकां मोगाचो येवकार. हार्टी वेलकम टू यू. तशेंच हांगासर आसा मानेस्त जॉर्ज पिंटो मानेस्त नायजील फेर्नांडीस आनी मानेस्त पीटर अनिल रेगो.
मानेस जॉर्ज पिंटो भारत सरकाराच्या एक्सायज डिपार्टमेंटान डेप्युटी कमिशनर जावन ताणें सेवा दिल्या. आतां तो निवृत्त तरी सेवा दिवनूच आसा. तो आमकां मोगासो आनी आमच्या सगळ्या वावरांत हरयेपोटी थोड्या टॅक्निकल संगतींनी आनी हेर संगतींनी खंयचीय सलाह जाय जे तर ताचे कडेन विचारल्यार तो म्हाका दिता. आनी ताणें म्हळें म्हाका तुमचेर अभिमान आसा, म्हाका येवंकूच जाय, हांव ह्या फावटी गांवांत आसा. देखून ह्या वेळार तांणी मोगान हांगासर आयिल्ल्या खातीर तुमकांय हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. तशेंच मानेस नायजिल फेर्नांडीस आनी मानेस पीटर अनिल रेगो हे व्यक्ती आमचे मंगळूरकार. सगळ्या भारतांत मात न्ही, सगळ्या संवसारांत ते फामाद. आनी आमचे कोंकणी उलोवपी संपन्मूळ व्यक्ती मात्र न्ही, तांणी देवशास्त्राचें पवित्र पुस्तकाचें आनी दोतोरणीचीं विविध भाशेन पुस्तकां परगट करचें, प्रिंट करचें मात न्ही, भारतीय कातोलीक बिस्पा मंडळीच्या त्या आयोगाच्या समितींत ते सांदे जावनी पाठिंबो दितात. मात न्ही आमच्या मंगळूर दिएसेक आमच्या संस्था मुखान खंयचेय संगत तांचे कडेन विचारल्यार ते मस्त जायत्या रितीर तांणी आमकां पाठिंबो दिला. आतांय दिता आनी खाली ते म्हणटात आमी सादे व्यक्ती, आमकां व्हडलें करनाका, सादे व्यक्ती आमी, सादे व्यक्ती, तुमी सादे मनशापणाचे व्यक्ती. आमच्या कार्यक्रमा खातीर तुमच्या खातीर सन्मान करूंक बेंगळूर तावन ह्याच कारणा खातीर ते आयल्यात. तांकां दोगांयकी हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. मंगळज्योती संस्थो गवळी केंद्रान मिसांव चलयता. ह्या गवळी केंद्राचो निर्देशक मानदीक संतोष रॉड्रिगस बाप ते हजर आसले मिसाक येता म्हूण सांगलां तांणी. तांचोय हांव उडास काडटां आनी तांकां स्वागत म्हणटा. तांचे सांगाता आमचे सगळे इस्कॉलाचे मिसांव मंगळज्योती एकलस करिनात. कातोलीक विद्या मंडळी आमच्या दिएससीचें ते शिक्षणाचो आयोग चलोवन व्हरता आनी हाचे कार्यदर्शी जावन आसात मानादीक दोतोर लियो लसरादो बाप, म्हजे सांगाती. आनी केदाळय उरिल्ल्या संगतींनी आमच्या कामाक ते पाठिंबो दितात. आज तांणी व्हरतो सॅक्रिफीस करून आमच्या खातीर हांगासर ते आयल्यात. फादर लियो तुमकांय मोगाचो स्वागत. आयचें कार्य ह्या सोबीत कोसे सावमायेक समर्पण दिलेल्या पिरगजेच्या तशेंच पंपय सायबिणीच्या पुनशेताच्या वातावरणान चलता. आनी म्हाका ही चड मोगाची पिरगस. 3 वर्सां ह्या पिरगजेंत म्हजी वाडावळ जाल्या आनी सेवा दिवंक देवान मोरयेच्या मानता काल म्हाका फावो केल्लें. आनी आज हें कार्य हांगासर जायचें म्हणून विचारल्या वेळार मानादीक बेंजामीन पिंटोन म्हाका संपूर्ण पाठिंबो दिलो. मात न्ही हार्टी वेलकम, कांय चिंतून ना, पाठिंबोकार पळोवंक ना, आमी हांगासर तें करचें ते म्हणाले. मंगळज्योती संस्थेच्या हर एका वावरांत विशेश करून शिस्त घालच्यांत आनी सरितीची मांडावळ हाडच्यांत तांचो पाठिंबो भोव मोठो आनी उंचलो. आयच्या दिसा तुमच्या हेर पिरगज राटावळी मदें ह्या कार्याक तुमी हजर जाल्यात. तुमकां मोगाचो स्वागत. हे सम्या जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचें जुबल्यावाचें वरस. ह्या वर्सा आमकां आमी आदार दिल्ल्यांचो उडास काडचो आमचो कायदो. देखून आमी जायत्या जाणांनी आमकां आदार दिला आनी ते मस्त जाण आसात. तांचे पैकी जुबिली ऑनर्स म्हणटा, जुबिली कॅटेगिजम डे आमी म्हणटा, थोडे व्यक्ती आमचे मदें हजर आसात. ते विशेष आव्हानीत व्यक्ती हांगासर आसात. तांकांय मोगाचो स्वागत. आमच्या संस्थेक संपूर्ण रितीर सदांच सहकार दिवचो आनी तशेंच नवीकरण हाडच्यांत आदार दिवचे व्यक्ती मानादीक दोतोर विन्सेंट सिक्वेरा, प्रस्तुत पवित्र पुस्तकाच्या आयोगाचो कार्यदर्शी, मंगळज्योती संस्थेचो सहाय्यक निर्देशक डिरेक्टर जावनी तो वावर करता. आनी आज हे कार्यक्रम आसा जे जाल्यार ताणें मस्त संगती केल्यात आनी ताकाय ते हांगासर आसात. तांकांय मोगाचो स्वागत. पाप विन्सेंट, हार्टी वेलकम टू यू. तशेंच हांगासर उर्वा पिरगजेचे उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, 20 आनी 1 आयोगाचे संचालक आसात. तुमकांय हांव स्वागत म्हणटा. आयच्या कार्याचे केंद्र व्यक्ती तुमी नातल्यार हें कार्य कोणाक? देखून तुमी
आमी सांगिल्ले निर्देशान पाळणं भुरग्यांनो बरी करून दोतोन शिकोवन उसल्यांक जडल्यात तुमच्या आवय बापायक इस्कॉलाक पिरगजेकारेन दिएसीजीक व्हडलें नांव तुमी हाडलां देखून दिएसीजीच्या विविध कोनशांत हांव तुमी आयल्यात तुमकां तुमच्या वडिलांक विविध इस्कॉलांत आयिल्ल्या शिक्षकांक कॉर्डिनेटर्सांक मंगळज्योतीत चलयिल्ल्या विविध स्पर्धांनी इनामां जोडलेल्यांक तशेंच सैऱ्या धैर्यांक इश्टांक याजकांक धार्मिकांक दिएसीजीच्या देवस्तुती आनी क्रिस्तांव शिक्षण समितीच्या सांद्यांक एकाच उतरान हांव म्हणटां स्वागत सुस्वागत. आतां मोगाचो संकेत जावन वेदीचेर आशिल्ल्या मानाच्या सैऱ्यांक एक फुलांचें झाड दिवन मोगाचो येवकार मागोवंक आशेता हांव. नम येरलेल्यांनी हांगासर आतां येवचें हांव नांव सांगतां आनी थंयसर तें फुलांचें झाड काण घेवन त्या मानाच्या व्यक्तींक तुमी दिवचें. Monsignor Maxim Noronna दिएसीजीच्या विगार जारालाक सन्मान करता स्वागत करता. सियाना टेक्सेरा लेडी हिल स्कूल. Monsignor Leslie Shanaik स्वागत करता. मॅक्लिन डिसिल्वा सेंट जोसेफ हायर प्रायमरी स्कूल अड्ड्यार पदव हाय स्कूल अड्ड्यार पदव. रेवरेंड फादर बेंजामिन पिंटक स्वागत करता. आशिल मोंतेरो सेक्रेड आर्ट स्कूल कुलशेखर. मानेस नाइजिल फर्नांडिसक स्वागत करता. जोविटा वियोना मेंडोन्सा सेंट विक्टर्स स्कूल पुत्तूर. मानेस पीटर अनिल रेगोक स्वागत करता. रिचर्ड लोबो पेरेंट सेंट थॉमस चर्च निरकान. मानेस जॉर्ज पिंटोक स्वागत करता. नॉर्बर्ट बारेटो देवामाता चर्च मगरनाड. देव बरें करूं. सर्वांक मोगान स्वागत केल्या. फादर विजय तुमकांय आयच्या कार्याक मोगाचो स्वागत. इस्कॉलाचें शिकप जाणवाय चडयता तर आत्मीक शिकप काळजाची क्रिस्तकाय चडयता. आमचीं भुरगीं क्रिस्ती शिक्षणाद्वारे कुटुंबाचो समाजाचो अलंकार जावंक पावल्यात. ह्या पैकी दोगां भुरगीं आपलो अनुभव आतां वांटून घेतले. हांव विनंती करता मेलोरा वेनिशा ब्रॅक्स नित्य सहाय माते इंग्लीश मिडियम स्कूल ओमजोर तशेंच क्रिस्टन दीक्षित तॉरस बेतनी इंग्लीश मिडियम स्कूल दर्बे पुत्तूर हांणी दोगांयनी हांगासर मुखार येवचें. पयले मेलोरा आपलो अनुभव वांटून घेतले. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक. मोगाचेनो हांव जावं क्रिस्तांव शिक्षणाचे विशयेन म्हजे बोगना उलोवंक हांव हांगासर उबी आसा. म्हजे फेवरेट सब्जेक्ट इस्कॉलांत कॅटिकिजम. म्हाका कॅटिकिजमांत मस्त बरें शिकोवंक मेळ्ळां. हांव कॅटिकिजमान पयलें तितलें हुशार नासली. म्हाका सिस्टर लुसीन म्हाका इतलें बरें करून शिकयलां की हांव हांगासर आसां. थँक्यू सो मच सिस्टर लुसी. आनी म्हाका म्हज्या पेरंट्सांनी मस्त सपोर्ट केला सो हांव तांकांय मस्त आभारी जावन आसा. आनी कॅटिकिजमांत हांव लिडरशीप क्वॉलिटीज म्हाका मेळ्ळा. म्हाका मस्त स्टेज फियर आहलें आतां तें इलेवून जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव तशें पार्टिसिपेट करनासा म्हज्या क्रिस्तांव शिक्षणान. सो कॅटिकिजम क्लासींतल्यान म्हाका मस्त सपोर्ट मेळ्ळा आनी हांव मस्त हांगासर आसा कित्याक म्हळ्यार कॅटिकिजम क्लासींतल्यान. आनी म्हजी हेडमिस्ट्रेस सिस्टर ऑरेलियानी म्हाका मस्त सपोर्ट केला सो हांव तांकांय थँक्यू म्हणूंक हांगा आशेता. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा मंगलज्योती म्हाका हे म्हजे एक्सपिरियन्स हांगा शेअर करूंक दिल्ल्याक थँक्यू सो मच. आनी बिस्पांक पाद्रापांक आनी सर सिस्टरांक थँक्यू सो मच. थँक्यू वन एंड ऑल. मोगाच्या विगार जेराल बापानो आनी वेदीर आसच्या सर्व मुखेल सैऱ्यानो आनी हांगासर जमल्ल्या सर्वांनो ह्या वर्साच्या क्रिस्ती शिक्षणाचो अनुभव वांटून घेवंक हांव खुशी व्हरतां. म्हाका इस्कॉलांत शिकप इतलें म्हत्वाचें की
त्याच मापान म्हाका देवाच्या विशयांत जणवाय जोडूंक क्रिस्तांव शिक्षण अति गरजेचें म्हणलें हांव समजून घेतलो. आनी हो एक संदर्भ फावो केल्ल्या धन्या देवाक म्हज्या काळजांतावन अर्गां दिवंक हांव खुशी वाडटां. क्रिस्तांव शिक्षण क्लासीन आमकां जेजूची खरी जाणवाय आनी ताचो म्हत्व आनी ताची मजत आमकां जिवितांत कितलें गरजेचें म्हणलें आमकां म्हज्या शिक्षकीन म्हाका शिकयलां. क्रिस्ती शिक्षण क्लासीन आमकां देवाच्या विशयान म्हणजे जेजूच्या मरणा आनी जिवनपणा विशीं शिकवण दिवंक नियाळ करूंक अवकाश लाभला. हांव भरोशान भरलेलो व्यक्ती जावन जिवंक क्रिस्तांव शिक्षण प्रेरण जावंक पावता म्हूण सांगूंक हांव खुशी वाडटां. म्हज्या शिक्षकांनी हर एक म्हज्या लिसावान भरपूर सहकार दिला आनी धैर्य दिल्लें आसा. म्हाका मेळिल्लें लिसांव आनी शिक्षकीन शिकयली मावल्यां म्हज्या जिणेंत पाळटां आनी ताचे प्रकार चलता म्हूण सांगूंक खुशी वाडटा. म्हजी भोगणां उसारणी करून अवकाश करून दिल्ल्या सर्वांक म्हजे प्रणाम. भोव आपुरबायेन आपली बोगनां उसारल्या मेलोरा आनी क्रिस्टन तुमकां देव बरें करूं. मनशाक देवान साबार देणी दिल्यान आनी ह्या पैकी लेखनां बरोवचें देणें विशेश जावन आसा. मंगळ ज्योतीन मांडून हाडल्या लेखन स्पर्धांत विजेत जाल्ल्यांक सन्मान करचो वेळ आतां. विजेताची नांवां वाचूंक श्रीमती फ्लेवी लोबो हांचे लेगीत हांव उपकार मागतां. हे सन्मान कार्य चलोवन व्हरूंक फादर बेंजामीन पिंटो आनी मिस्टर नैझल फर्नांडीस हांचे लागीं हें कार्य चलोवन व्हरूंक विनंती करतां. वेदीचेर आशिल्ल्या मानाच्या सैऱ्यांक तशेंच वेदी मुखार आसल्या समेस्तांक देव बरो दीस मागता. क्रिस्ती शिक्षणा मुखांत मागण्या स्पिरितान भरच्याक आनी क्रिस्ती मौल्यांनी नेसच्याक ह्या विशयाचेर मंगळ ज्योती केंद्रान ह्या वर्साक आसा केल्ल्या प्रबंध स्पर्धांत लेखन स्पर्धांत विजेत जाल्ल्यांची नांवां ह्या बरीं आसात. पयलें स्थान कोंकणींत रिटा लता डी सिल्वा सेंट ब्रिजिट चर्च सुಳ್ಳ್या. दुसरें स्थान रोझिना फ्लॉरेन्स डी सोजा पादवा हायस्कूल नंतूर. तिसरें स्थान अनिता डी सोजा होली स्पिरिट चर्च मुक्का. इंग्लिश लेखनांत पयलें स्थान संध्या डी सोजा गार्डियन एंजल चर्च आंजेलोर. दुसरें स्थान जॅनेट मारिया क्रास्ता सेंट रिटा चर्च काशिया. तिसरें स्थान जॅनेट एफ नाझरेथ सेक्रेड हार्ट चर्च सुरतकल. Consolation prizes Lily Norona Saint Rita Church Kasia. Roshan Anthony Mascarenas Saint Ignatius English Medium School Paladka. Shobha K. D'Souza Sacred Heart Church Suratkal. Lavita Correa Sacred Heart Church Suratkal. Sister Antoinette D'Souza Queen of Apostles Convent Wamanjur. Sister Dora Mascarenas Queen of Apostles Convent Wamanjur. Monte D'Souza Assisi Convent Nainad. Sister Monte D'Souza. John Furtado Saint Rita Church Kasia. बहुमान आपणायल्या समेस्तांक अभिनंदन पटोवन बहुमान वितरण केल्या मनेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा.
विजेताक अभिनंदन तशें हें कार्य चलोवन व्हेल्ल्या मुखेल सैऱ्यांक देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू आमच्या मंगळूर DSCGच्या सर फिरग्याच्यांनी धार्मीक भाव भयणी तशेंच लायिकां क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या मरेफात भावार्थसो दिवो जळोवनूच आसात. हांच्या पैकी बेंदूर फिरगजेची श्रीमती मर्सिन क्रास्ता आतां तांचो अनुभव आमचे मुखार वांटून घेतले. भोवमानादीक विगार चेराल बापानो, भोवमानादीक मनसिंजर बापानो, मानादीक याजाक बापानो, मानाच्या सैऱ्यानो, वेदी मुखार हजर आशिल्ल्या समेस्तानो, तुमकां सर्वांक म्हजें प्रणाम. एक क्रिस्तांव शिक्षकी जावन फाटल्या 20 वर्सांनी म्हाका जाल्लो अणभव तुमचे मुखार दवरूंक हांव खोशी व्हरतां. पयल्यान पयलें एक क्रिस्तांव जावन जल्म घेवन आवय बापय, कुटुंबादारां, धार्मीक भाव भयणी आनी शिक्षकां मार्फत क्रिस्तांवपण म्हज्या जिवितांत पाळूंक कुमक केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. पेंतेकोस्ता दिसा धर्मदुतांचेर पवित्र आत्मो देवून जेजूची सुवार्ता परगटूंक मिसांव मेळिल्लें आनी हें मिसांव निरंतर आजून म्हणसर मुंदोरून आयलां. शिक्षक जावचें देवाचें विशेश आनी विशिश्ट देणें. पवित्र सभेचें हें गवळीक मिसांव घणाचें आनी मानाचें आपोवणें. अशें हांवें हो वावर म्हजो म्हूण घेतला. एक क्रिस्तांव शिक्षकी जावन इस्कॉलांत तशेंच इगर्जेंत दोतोर शिकोवंक म्हाका बरो अवकाश मेळ्ळा आसता भुरग्यांक शिकोवंक एका नमुनेर संतोश भोगता. फाटल्या वर्सांनी हें काम म्हाका सलिसायेचें भोगुल्लें. कित्याक म्हळ्यार घरांनी वट कुटुंबांत आवय बापय सवें, आजो आजी, बाप्पू मावशी आनी हेर कुटुंबादारां सांगाता जियेताना देवभिरांती सवें मोग, सहकार, जबाबदारी तसले बरे शेगूण भुरग्यांतय पळोवंक मेळटाले. असल्या शेगुणांनी वाडिल्ल्या भुरग्यांक दोतोर शिकोवंक सलीस जातालें. पूण आतां माध्यमाचो प्रभाव घरांनी चड जाल्ल्यान मागणे रजार देवभिरांत शेगूण उणे जाल्यात. अशें आसता ह्या दिसांनी दोतोर शिकोवंक इल्लेशें त्रासच म्हणयेत. पूण म्हजे ताबेन दिल्ल्या भुरग्यांक भावार्थान लागीं हाडूंक नैतीक आनी मानवी मावल्यांनी भरिल्लें जिवीत बांदून हाडूंक हें क्रिस्तांव शिक्षण प्रेरण जालां म्हूण म्हाका खात्री आसा. म्हजे थावन क्रिस्ती शिक्षण जोडिल्ल्या हर एका विद्यार्थीक जेजू सरशी हाडूंक हांवें प्रयत्न केला. कुंभाराच्या वावटी विणें मातयेक रूप ना. आमी शिक्षकां आमचे ताबेन दिल्ल्या भावार्थ्यांक कुंभारा भाशेन जेजू क्रिस्ता बरी जावंक तरबेत दिता आसतना हांवें दिवची ही तरबेती म्हाकाय जेजू बरी जावंक फावो जाल्या. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आनी मागण्याच्या देण्यांनी भरून जेजूच्या मिसावां खातीर समर्पीत जिणी जियोंक म्हाका आधार लाभला. शिकोवणे वेळार देवाच्या उतरांक लक्ती जाल्ली सवालां विचारता आसतना सडावत भुरगीं सारकी जाप दिवंक शकतात अशें आमी शिकयिल्ली दोतोर भुरग्यांनी आपल्या जिवितांत आपणायल्या म्हणली धादोसकाय खंडीत जाल्या.
भुरग्यांक लितुर्जीन क्रियाल तरण भाग घेवंक तरबेत करता आसतना तशेंच फिरगजेंत आनी इस्कॉलांत भुरग्यां खातीर मांडून हाडिल्ल्या विविध चटवटिक्यांनी भाग घेता आसतना भुरग्यां थंय दोतोरनीच्या क्लासीक आनी मिसाक हजर जावची आसक्त आनी आशा सडल्या. देवाचें उतर वाचून नियालच्यान उर्बा सडल्या. तितलेंच न्ही, हाचे वरवीं म्हाका साबार संगती शिकोवंक आनी समजून घेवंक अवकाश लाभला. कुमगारा म्हणसर नेणटेपणी वाडिल्लीं भुरगीं वाडून बुधी प्रकाशाक येताना धर्मा विशयांत आसक्त उणी जाता म्हणली बेजारायेची गजाल. आनी एक रितीन पळोवचें जाल्यार ह्या दिसांनी जिणेंत कश्ट येता आसतना देवाच्या उतरांचो आधार मागून येवकारिस्ताचें भक्तीपण आधारची थोडीं भुरगीं आसात म्हणलें संतोशाची गजाल. अशें क्रिस्तांव शिक्षण भुरग्यांक दिवचें म्हळ्यार एका नाण्याच्या दोन तोंडां बरी. ह्या वावरांत हांव केदींच निराशी जावना. फाटल्या एका वर्सांत हांव बेंदूर फिरगजेंत क्रिस्तांव शिक्षण संयोजकी जावन वावुरता आसतना एकामेका थंय माया मोग एकवट भाव बांदवपण सडला म्हूण सांगूंक हांव खुशी व्हरतां. आखेर करच्या पयलें क्रिस्तांव शिक्षण म्हणल्यार ह्या लांब पैणाचो एकच शेवट सांत पावलान सांगलेले परी क्रिस्ताक हांवें वळखाचे, ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें बगीचे म्हूण म्हजी आशा. म्हाका म्हजी भोगणां उसारूंक अवकाश फावो केल्ल्या मंगल ज्योतीक हांव आभारी जावन आसां. देव बरें करूं. भोव आपुरबायेन आपली बोगणां उसरल्या श्रीमती मर्सीन तुमकां काळजातावन देव बरें करूं म्हणटा. जो कोण हस्त्या तोंडान दिता तो दोडत्या मापान घेता म्हणल्यार सांगणे प्रकार जुबलेवाच्या ह्या विशेश वर्सा मंगळा ज्योतीच्या मिसावांच्या वावरांत साबार जाणांनी विशेष रितीन आपली कुमोक तशें आदार दिला. आतां तांचो उगडास काण आमी तांकां मान करूंक आशेतांव. हें सन्मानकारी सोलोवन व्हरूंक मोन्सिजोर लेस्ली शेणॉय हांचे लागीं हांव विनंती करतां. सन्मान स्विकार करतल्यांची वळख करून दिवंक फादर विजय तुमचे लागीं विनंती करता. हे वर्स जुबलेवाचें वर्स वाटिकानान आनी भारतीय पवित्र सभेन जुबलेव आयोगान आमकां हर एका आयोगांत एक जुबलेव करी जाय म्हणून एक निर्देशान दिल्लें. देखून आज मोन्सिंजर विगार जराल बापानी आमकां सांगलें होस्सू एक आमचो जुबलेव म्हणून आमी घेवया आनी घेवयेत. आनी म्हाका तेंच बगलें. देखून हांवें मागणें करता आसतना आनी एक 4 जाणां कडेन विचारतना भारतान म्हाका आज हें करया म्हूण बगल्लें. आनी बापून सेंट सेक्वेरा कडेन पोर हांवें विचारलें जुबलेव म्हळ्यार कितें, तूं पवित्र पुस्तकाचो पंडीत, कशें करया म्हूण. ताप्पा म्हणलो तो सुडका दिवची म्हणून. आतां पयलें सुडका हांवें म्हाकाच दिवचें. खंयच्या रितीर हांवें सुडका दिवची ती सांग. पयले विशास पुस्तकांत आसा सुडका दिवची म्हळ्यार आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवचें, बरेंपण केल्ल्यांचो उडास हाडचो आनी तांचो उडास काण देवाकार गा दिवचें, अभिनंदन पाठोवचें म्हणून. आतां मंगळ ज्योती संस्थो आज इतलें उंचल्या अंताक पावचें जाल्यार बेसायब एकलो या डिरेक्टर मात हांव एकलो कारण न्ही. हाका मस्त जाण आमचे भाव आनी भयणी कारण करता आसात. देखून हेरवण आमकां अवकाश मेळना. देखून ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आनी तांतूय विशेश व्हडले मनशांनी सादे व्यक्ती बिहायंड द स्क्रीन आमी म्हणटा तसले व्यक्तींनी आमकां सपोर्ट केला आनी फुंक्याक म्हणले बरी सपोर्ट केला. आनी ते हांव जाणा आनी आमचे सिब्बंदी जाणात डे एंड नायट हाव दे आर सपोर्टींग अस. आनी त्या मुखांतर आज संस्थो उंचल्या अंताक पावला. देखून पवित्र पुस्तकाच्या आदाराचेर आनी त्या उतरांचेर पाती येवन
हें कार्य हांव चलोवन व्हरतां. पयलें हांव तांचें कॉन्ट्रिब्युशन आमकां कसलें म्हणलें सांगता. थोडे हांगासर आज नात कारणांतर तांणी सांगलां, पूण तांचो हांव उडास काडटां. उपरांत हांगासर आसल्ल्यांक हांव हांगासर वयर आपयतां. त्या दाळा मोन्सिंजर बाब लेस्ली शेणै तुमकां सन्मान करतात. आनी तें जाल्या उपरांत एक ग्रूप फोटो आसा. सन्मान केल्ल्यान सकयल वचनाकात, तुमी हांगा रावा, मास्टर आमचे हेल्प करता. ताचे उपरांत ग्रूप फोटो जाल्या उपरांत तुमी वेचे. पयले सुवातेर आज हांव उडास काडटां. ह्यो संस्थो गवळी केंद्रांत आसा. ताचे पयलें हांव आमच्या बिस साहेबाचो उडास करतां. आमचो निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुवीस पावलसोस, तो आज येवचार आसुल्लो कारणांतर जावंक ना. तशेंच ताच्या उपरांत आसा आमचो अदीक मनादीक दोतोर पिटर पौल सल्डाना, आमच्या अध्यक्ष तो. तांणी ताचो सपोर्ट आमकां केला, ताचो हांव उडास काडटां. ताच्या उपरांत ह्यो संस्थो गवळी केंद्रांत आसा. थंय आसले सगळे निर्देशकय हांव उडास काडटां. पूण तांच्या नांवान आतांचो निर्देशक मनादीक बाब संतोष रोड्रिगस मिसाक ते आयिल्ले, पूण हांगा थोड्या वेळान येवंकी पुरो, पूण आतां हांगासर ना आसात नात. तांणी आमकां थंयसर दिवचो पाठिंबो विशेश विविध हंतांनी ते आमकां कुमो करतात. तांचो हांव उपकार बावडनो, तांकां हांव सन्मान करतां. ते येवनंतर ते सन्मान आमी तांकां दितले. उपरांत आसा मनादीक दोतोर प्रवीण लियो लसरादो, कातोलीक विद्या बोर्डाचो कार्यदर्शी. आमच्या इस्कॉलाच्या मिसावांत मात्र न्ही, देवस्तुती आयोगाच्या सगळी कामान हांव मस्त बिजी आसतां. त्या दाळा तेय बिजी आसात. हांवें एक उतर सांगल्यार पुरो, खंयच्या रितीरपणी सुदारचो न्हू आमची ट्रेनींग प्रोग्रामाक, आनी उरुली सालां सुचना दिवन ते आमकां कुमो करतात. बाप प्रवीण लियो लसरादो, तुमचोय आज हांव उपकार मानतां. तशेंच हांगासर ते नांत उडास काडूंक जाय बाप वालेरियन फेर्नांडीस. तांणी हर एका घडये आमचें सगळें लिटरेचर कोंकणी भाशांतर करूंक, वाचूंक आनी संरक्षण करूंक दीस रात म्हणले बरी वावर केल्लो आसा. आतां प्रस्तुत कोंकणी मिसा ग्रंथ भाशांतर जावन ह्या वर्सा रिलीज जावच्याक ते काम करते आसात. तांची भलायकी बरी नातली, आतां बरें जाल्यात तरी आज कारणांतर येवनात. तांचोय उडास काडटा. मनादीक बाब जोसेफ उदय फेर्नांडीस, आमच्या संस्थ्यान तुमची परीक्षा जाली न्ही, त्या परीक्षेची पुरा जबाबदारी पळोवन काडूची आमच्या मिलाग्रीस सेंट्रल स्कुलाचो मुखेल मेस्त्री प्रिंसिपल मनादीक बाब जोसेफ उदय फेर्नांडीस आनी ते हांगासर आसात वय. तांणी तांच्या पंगडा सोवें ही सगळीं क्वेश्चन पेपरां इवॅल्युएशन आनी सगळें कितें गरज आसा ते तांणीच ते ओनरशीप घेवन आमकां सपोर्ट केला. तशें जाल्ल्यान आमचो वावर इल्लो सुलाभ जाला. तांचो हांव उपकार बावडटां. तशेंच आमचें सगळें प्रिंटींग जावचें आमच्या दिएसीसींत ते कोडयाळ बायल प्रेस म्हणून आसा. सगळी जबाबदारी आमची ती घेवची जावन आसा मनादीक बाप विन्सेंट सल्डाना. तांची भलायकी इल्ली बरी ना, नाजाल्यार ते येवचे आसले. तांणी वेळार राती म्हणना, थोडे फावटी आमी 11 वरार सांगल्यार 12 वरां सांगिल्लें आसा. थोडे फावटी राती तांणी आमकां प्रिंट करून दिल्लें आसा आनी आमकां फुल्ल सपोर्ट केला. तांचो हांव उडास काडटां. मनादीक बाप अनिल आयवन फेर्नांडीस हांगासर ते आसात. हे सगळें आज लायव्ह टेलिकास्ट, फोटोग्राफी, मिडिया, जायतें काम प्रोफेशनल वे ते आमकां करून सगळें दिएसीसींत आनी सगळ्या संवसारार परगट जावचें बरी कुमो करतात. आनी वर्सां मदें कुमो करतात. ऑनलायन क्लासी जाल्ले कोवीड टायमार ते सगळी तांणी रेकॉर्ड कर. आतांय आसात ते ऑनलायन क्लासी मेळटात तुमकां. आनी तुमी 10वी जाल्या उपरांत वचून परत्यान पळया दोतोर सोडची न्ही बूक परत्यान पळोवंक तांणी केलां. देखून तांचो हांव उपकार बावडटां. माने संतोष लसरादो आयल्यात कितें संतोष लसरादो. सगळें आर्किटेक्चर आमचें बावर्ती शिक्षणाक आमकां सहज जावचें बरें करून मांडवळकर दिवचें, सगळ्या ऑफिसान मेंटेनन्स पळोवचें तांणी जावन आसा बेंदूर पिरगजेचो तो. आनी तशेंच मिसेस रिटा डिसोजा आसात की उबे रावा एक घडी, तुमी सगळ्यांक पळोवन दी. आमी तुमचोय उपकार बावडटां.
आमी मंगळज्योती संस्थेनं एक निर्धार घेतिल्लो 2 वर्सां पयलें आमच्या DSSच्या लायकांक आमी एम्पावर करीचे वैराडीचे म्हणून आमी हें शिकल्ले हांव केरळाच्या मनशां तावन देखून हांवें आनी आमच्या सिब्बंदीने निर्धार केलो आमच्याच मनशांक आनी आमी वैराडचें कॅन्डल मेकींग मिसाची मुस्तायकी करचें पाद्रा पासो लोभ जेवची आनी सिस्टरांक आनी आल्तारीची हर एक संगती आमच्यांनी करीचे मंगळूर DSSच्या मंगत्यांनी वयर येवचें गुजरातच्यांनी न्ही मंगळूरच्यांनी वयर येवचें तो उद्देश जावन आमी सुरवात केल्ली तातूंत रिटा डिसोजा आमची पाद्राबांची मुस्तायकी बरी करून करून दिता ती रीच रात म्हणल्यार बरी वावुरता ती जावन आसा तशेंच तिच्या सांगाता दुसरे आसात ताचे उपरांत मिसेस वायलेट मिनेजस हांगासर आसा तुमकां बरें वाती डेकोरेशन आनी पुरा करचें तिणें जावन आसा तशी ती आसा उपरांत हांव एक याजाक जायचें जाल्यार हें काम करीचें जाल्यार म्हजें कुटुंब म्हाका गरजेचें पूण म्हज्या कुटुंबाचो सपोर्ट ना जाल्यार म्हाका करूंक जायना देखून आज हांव उडास करता म्हाका म्हजो आनी फादर विन्सी आमी सांगाता काम करता आमच्या आवयांचो आमचे बापूय देवा दिन जाल्यात ताचो सत्संगाचो विशय मागता ते आमच्या खातीर मागतात आनी आज बाप विन्सीची आवय आसा बेन्नी लोबो मिसेस बेन्नी लोबो तिची भलायकी बरी ना तरी बरी जावन येता आमी मागता तशेंच म्हजी आवय सिसिलिया माचादो ती सदां न्ही आमच्या खातीर मागता भुरग्यां खातीर मागता आवय शिक्षकां खातीर मागता आनी पाठिंबो दिता तांकां येवंक जावना तशेंच म्हजी अंकल आंटी आसात जेरोम वास आनी सिसिलिया रेगो तांचोय हांव उडास काडटा तशेंच आज आमची भाऊ भयणी म्हाका कुमोक करतात तांचोय आज हांव उडास काडटा तांच्या पैकी आमच्या कुटुंबांत हांव आयिल्ली आसा मिस्टर एंड मिसेस फ्रांसीस सुनील आनी ज्योती आनी सियाना आज ती मात्र हांगासर आसात ती आमच्या मोगान आयिल्ल्यान बेंगलोरांत वस्ती करतात पूण आमच्या हर एका मंगळज्योतीच्या कामांत तांणी मस्त सपोर्ट केला आनी थंयसर आमकां बेंगलोर डिविजनान कितें करूंक जाय तांणी कुमोक केल्या तशेंच आमचे मदें आसा मिसेस जिया मिनेजस यू कॅट इंडिया युवा जाणांची एक्टिविटी मात न्ही आनी मुखार युवा जाणांची दोतोर ना हांव यू कॅट इंडिया डायरेक्टर जावन वावर करता जानेवारी तावन म्हज्या एक नोवें टीम लिडरशीप टीम स्टार्ट केलां तातूंत मंगळुरांत तावन आमकां मेळिल्ली व्यक्ती जावन आसा जिजस यूथ मेंबर एक उबे राव चक्कड युवा जाणात आनी चक्कडांनी यू कॅटां भरती जायचे ताजे कडेन उलयचे तुमी आनी जिजस युथाक भरती जायचे तुमी भुरग्यांनी आनी तांणी कुमोक केल्या यू कॅट इंडिया ती हजार आसा तांचे सांगातांचे सांदे आसात हांगासर आरान आनी प्रासात चक्कड्यात चक्कड्यांची नांवां काडूंक गेल्यार वेळ वता ताचे उपरांत आमच्या बायबल कमिशनाक मोठो खांबो आसा एकलो पेद्रू आनी पावलो बरी मिस्टर ॲरन नजरेत फादर विन्सीक दायकन उबे राव तुका चक्कडी पळोवन हो आमकां कुमोक करता हर एक फादराबाच्या बायबल क्लासींत कामांत तो आसल्यार जालें चक्कडी जाल्ले बरीत देखून ताचोय आमी आज उडास काडटा ताजे सांगता हेर सांदे आसात तशेंच हेर जण आज येवनात बाप बोनिपास पिंटो बाप रोनाल्ड सेरावो पावलायन बुक्स अँड मिडिया मिस्टर अल्फोन्स कंप्युनेट सिस्टम आमचे IT टीम तशेंच आमचे 24/7 IT टीम आसा मिस्टर रितेश आनी मिस्टर लॅन्सन तो आतां UK आसा आनी ताचे उपरांत मिस्टर उल्हास जेरोजा कंपनी मँगलोर आमचो ऑडिटर मिस्टर सुनील गोंजाल्वीस आनी आमकां अनेक रितीन कुमोक केली मिसेस मारिया इस्रायल हांचो तशेंच पिरगज याजाकांचो आमचे 124 पिरगजीच्या कोऑर्डिनेटर्सांचो इस्कालांच्या कोऑर्डिनेटर्सांचो तशेंच सक्कडी 2500 शिक्षकींचो कॅटकिस्टांचो आज हांव उडास करता 12 डिनरीस 12 वाराड्याचो याजाक कोऑर्डिनेटरांचो संयोजकांचोय उडास करता तांकां सगळ्यांक ह्या जुबले वर्सांत हांव शुभाशय पटयतां मान करता आनी धन्य देवाक हांव वर्गां दितां आतां हांगासर आसल्या व्यक्तींक हांव फुडें आपयतां तांणी मोन्सिंजर लेस्ले शेणयतावन आमी दिवचो मान स्विकार करीत जाय हांव नांव आपयल्या प्रमाणे वयर तुमी येवचें बाप संतोष ना बाप प्रवीण लियो लसरादो ताचे उपरांत बाप जोसेफ उदय फर्नांडीस तुमी येया जोसेफ उदय फर्नांडीस ताचे उपरांत बाप अनिल आयवन फर्नांडीस ताचे उपरांत संतोष लसरादो आसा फाटल्यान आसा तो ताणें मुखार बसयलो संतोष लसरादो
सुमार 15 जाणांचे टीम असो लिडर बेंदूर. Santosh Lasrado, Mrs. Rita D'Souza Cordell, Mrs. Violet Menegas Rosario, Jyoti Anisiana, Mrs. Gia Menegas, UCAT India, Mr. Aaron Nazareth. Saldana Sagi, Pramod Padraba Sagi, Tajanawan, Pramod Padar Pramod. Last. Dev Barrenkar. Ata group photo. ज्योतीच्या मिसावान सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उगडास काण उपकार बावडल्या. फादर विजय तुमकां देव बरें करूं. मोगाच्या न्हू आनी थोड्याच दिसांनी प्राजीत काळ आरंभ जाता. प्राजीत असो काळ जावन आसा परिवर्तन असो काळ. जेजूच्या कश्टा मरणाचो नियाळ करूंक कुर्सावाट एक साधन जावन आसा. ह्या वर्साच्या ध्येयाचेर म्हणजे बरवसाची यात्रिका म्हणल्या ध्येयाचेर कुर्सावाटेचे बूक बरयल्ले लेखक जावन आसात फादर वलेरियन फर्नांडीस आनी फादर लुईस डेसा हांणी बरयल्ले 3 बूक आतां मोकळीक करूंक आसतले आनी हे कार्य चलोवन व्हरूंक बिगर जराला लगी हांव उपकार मागतां. बुकांचे मोल ₹130 आनी आयच्या दिसा ते तुमी घेतल्यार फकत ₹100 ते मेळटले. हे बूक घेवन प्राजीत काळ भोव अर्थाभरीत करी जाय म्हूण तुमचो सहकार आशेतां. आयच्या कार्याक मानाचे सैरे तशेंच विशेष आव्हानीत व्यक्ती आसात. तांकां सन्मान करचें कार्य आनी हें चलोवन व्हरच्याक फादर विजय तुमचे लागी विनंती. हांगासर
विधीर आमचे विशेष आव्हानीत व्यक्ती आसात. जुपले वरस देखून परत हांव तांचोय उडास करता. मनादीक मोन्सिंजोर भोवमनादीक मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना बाप हाचे अध्यक्ष. मात्र न्ही मंगळा ज्योती संस्थांत एक पब्लिकेशनांत मोठो बूक आसा. तुमकां एग्जामाक आयिल्लें थोडीं क्वेश्चनां. संत भक्त म्हणून दिसपडते संत भक्तांचो सांगात. तो बूक बरयल्लो आमच्या मोन्सिंजर बापांनी. मात्र न्ही हर एका लिखणेंत तांचें तें डेप्थ आसा आनी आमकां उपकारा पडचे संगती आसात आनी हेर रितींनी ते आमकां आदार दितात. देखून ते आमच्या संस्थाचे उपाध्यक्षी म्हणून येत, कमिशनाचे वायस प्रेसिडेंटी म्हणून येत. देखून तांकां हांव आज देव बरें करूं म्हणटा. पूण तांकां म्हाका सन्मान करूंक आसा, तांकां निमाणें. पूण आतां तांणी हेर गण्य व्यक्तींक विशेष रितीन येदोळ सांगलें हांवें. मोन्सिंजोर लेस्ली शेणै बाप आमकां सर रितींनी कुमोग करतात म्हणून हांवें सांगलें. तांचो उडास हांव आतां काडटां आनी तांकां विगार जराल बापांनी सन्मान करीत म्हूण विनंती करता. मानादीक दोतोर विन्सेंट सिक्वेरा तो हांगासर आयल्या उपरांत हे सिजनत ह्या कमिशनान सगळ्या वाराड्यांनी आतां बायबल क्लासी सुरू जाल्यात. कोंगुणेन विशेष ही बदलावण आनी वाडावळ तितलें मात न्ही. इज ए क्रिएटीव पर्सन. फाटलें बॅनर पळया तुमी, ते तांणी केल्लें. मुखलें बॅनर तांणी केल्लें. थंयसर एकलो जेजू दवरला तांणी केल्लें. आनी क्रिएटीव मॅन आनी ते आमकां हर रितीनी आज सपोर्ट करतात. मात न्ही तांकांय हांव मोगान देव बरें करूं म्हणटा आनी विगार जराल बापांनी तांकां सन्मान करीत जाय म्हूण विनंती करता. Fernandez, CEO, Asian Trading Corporation, Bangalore आणि CCBI कमिशन मेंबर. देवशास्त्र पवित्र पुस्तक आणि ह्या रितीची सर पुस्तकां पब्लिकेशन्स तांचे तावनो आमकां सगळ्या संवसाराक मेळटात. सेमिनरी स्टडीज सक्कळी बूक ATC फेमस. देखून आमच्या गांवचे आनी बेंदूर पिरगस ते आमच्या मध्ये आसात. तांचो सपोर्ट आमकां सदांच आसा. तुमकां अभिनंदन मानेस नायजिल फेर्नांडीस. मानेस पीटर अनिल रेगो, CEO, ब्रिलियंट प्रिंटर्स प्रायवेट लिमिटेड, बँगलोर, CCBI मेंबर. आमकां सगळें बायबलाचें प्रिंटींग आनी मिसाच्या बुकांचें प्रिंटींग आनी करचें आसा. तुमच्या कडेन बायबल आसा जाल्यार तें सक्कळी तांणी केल्लें आनी आमकां विशेश रितीचो सपोर्ट तांचो आसा. तुमकांय आज सगळ्यांक DSCC तर्फेन आमी सन्मान करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. पवित्र क्रिस्तांव शिक्षण आयोगा तर्फेन मानेस्त जॉर्ज पिंटो, retired Deputy Commissioner of Excise Department, Government of India. आमकां सरकाराच्या थोड्या संगतींत आनी ह्या रितीच्या आमच्या थोड्या मिसावांत असो वावर बळादीक आनी पाठिंबो भरपूर आसा
आनी हेर एक फुडें ताजी सुजान आमकां उपकाराक कडल्यान तांचो ह्या उपकार पावता. आयच्या कार्याचे उस्तुवारीसाची म्हणयत, ह्या होस्ट म्हणयत, प्रायोजकी म्हणयत आनी आमचे चड मोगाचे मानादीक बाप बेंजामीन पिंटो ह्या पिरगजेचे विकार हांचो पाठिंबो आमकां फाटल्या सुमार वर्सां सावन आसा. मंगळज्योती संस्थान केदाळे आमची भेट करतात, आमचे कडेन उलयतात, आमकां मोगदाणी दिला, ताका आमी देव बरें करूं. देव बरें करूं. सर मुखेल सैऱ्यांक मान केल्ल्या विगर जरल बापांक देव बरें करूं. तशेंच हें कार्य चलोवन व्हेल्ल्या फादर विजय तुमकांय देव बरें करूं. Confidence and hard work is the best medicine to kill disease called failure. It will make you a successful person, says APJ Kalam. आपल्या आत्मविश्वास आणि परिश्रमावरवीं 10व्या क्लासीच्या दोतोरनीच्या परीक्षेंत उंचले अंक जोडल्यांक सन्मान करची वेळ घडी आतां आयल्या. हें कार्य चलोवन व्हरूंक मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना हांचे लागीं हांव विनंती करतां. तशेंच श्री जॉर्ज पिंटो हांणी तांकां सांगात दिवचो आनी नांवां वाचोवंक हांव श्री रिचर्ड आल्वारीस सरा लागीं विनंती करतां. सर भुरग्यांनी म्हज्या उजव्या कुशींतावन येवन दाव्या कुशीन सकला देवचें. दोतोरनीच्या 10व्या क्लासीच्या परीक्षेंत इस्कॉलांत उंचले स्थान जोडली भुरगीं. लेनिशा बरेटो, कार्मेल कॉन्वेंट गर्ल्स हायस्कूल मडंका. मनीषा डिसोजा, इन्फेंट जीसस इंग्लिश मीडियम स्कूल मडंका. Serena Riva Lobo, Holy Savior English Medium High School, Agrar. Melora Venetia Brax, Nitya Sahaya Mata English Medium High School, Omzo. Primal Osvita Lobo, Loreto English Medium High School, Loreto. Jisha Livia Pinto, Saint Dominic English Medium High School, Maria Shram, Badakapail. Sharon D'Souza, Anugrah English Medium School, Ujre. Sachin Pinto, Saint Teresa High School, Beltangadi. Resvita Vegas, Saint Teresa English High School, Beltangadi.
भुरग्यां लागीं विनंती, फोटो आतां काडिना, आमी मागीर काडटा. तुमी सकयलच वचून बसचे, ते रावचे नाका. सकट भुरग्यांनी सकयल वचून बसचे. Viona D'Souza, Holy Redeemer English School, Baltangadi. Fiona Ansia Krasta, Naravi High School, Naravi. Sanvi, St. Paul English Medium School, Naravi. Levin Flossin Rodriguez, Sacred Heart Junior College, Madantar. Isa Gibson Tauro, Sacred Heart English Medium High School, Madantar. Diona Paul Krasta, St. Peter Clever English Medium High School, Arva. Sohan Piorego, Navachetan English Medium High School. Danica Shaina D'Souza, St. Anne English Medium High School, Kelrai. Madeline Jenish De Silva, St. Joseph English Medium High School, Nirmarga. Aishal Montero, Sacred Heart High School, Kulsheka. Osvina Saravo, Vidya Jyoti English Medium High School, Vamanchu. Roshni Melita D'Souza, St. Raymond's High School, Vamanchu. Gianna Lobo, St. Raymond's English Medium High School, Vamanchu. Valencia Victor Lobo, St. Joseph English Medium High School, Bajal. Johnson Benedict D'Souza, Capitanio High School, Mangalore. Simran Carol Sophia Pereira, St. Anne's High School, Kuntikan. Venetia Rachel D'Souza, Mount Carmel Central School, Panchadi, Mary Hill. Anvita Narona, MGC High School, Bondel. Marita Lobo, St. Lawrence English High School, Bondel. Sinchana, Kasya High School. Ansika Winslet D'Souza, St. Joros High School, Jeppo. Lavita Rego, St. Joros High School, Jeppo. Sienna Lizvita Texera, Lady Hill Victoria High School, Urva. Christina Maria Tom, Lourdes Central School, Vijay. Ryan Loy Basil Pinto, Padua High School, Nantur. Anusha D'Souza, Carmel Central School, Bolar, Mangalore. Minvi Joy, St. Agnes Girls High School, Mangalore. Samantha Rosario, St. Teresa School, Bindu. Arl Sequeira, St. Aloysius High School, Kodiyal Bayal, Mangalore. Leisha Ruth Montero, St. Mary's High School, Pallai. Divita Shalini Dikona, St. Aloysius Gonzaga English Medium School, Kodiyal Bayal, Mangalore. Frizzle Rachel Fernandez, St. Agnes CBSC High School. Dishan Yarabovi, St. Rita English Medium High School, Cassia. Dave Ian Was, Milagros CBSE High School. Rachel Swimal Was, Nazareth High School, Balmata. Riola Coutinho, Maryville High School, Kiningodi. Renisha Prima D'Souza, St. Mary's Central School, Kinigodi. Neola Lobo, St. Thomas English High School, Alanga.
Melron De Silva, St. Patrick English Medium High School, Siddakatte. Anvisha Menora Kutina, Carmel Central School, Mudabidri. Ansita Pereira, Our Lady of Perpetual Help Church, Gantalkatte. Ashley Shaina D'Souza, St. Sebastian High School, Permanur. Glenisha Brightney D'Souza, St. Sebastian English Medium High School, Permanur. Renita Gloria Fernandez, Nityadar English High School, Nityadar Nagar. Marlene Flashni D'Souza, Carmel English Medium School, Koteka. Ashton Joshua D'Souza, Assisi Central School, Bagambila, Derlakatte. Swedel D'Souza, Ave Maria English Medium School, Fajir. Olvita Viola Rodriguez, St. Joseph's PU College, Bachpe. Saumya A, Rosa Mystica High School, Kinnigamla. Elvina Vincia Morris, Bethany CBSE School, Kinnigamla. Anjali Maria Oliveira, St. Victor's Girls High School, Puttur. Jovita Viona Mendonça, St. Victor's Girls High School, Puttur. Kristen Dixit Taurus, Bethany English Medium School, Darbe, Puttur. Nishka D'Souza, St. Joseph English High School, Sulia. Anusha Grishal D'Souza, St. Mary's English Medium High School, Uppinangadi. Sara D'Souza, Bethany English Medium School, Mulki. Sonal DiMello, Infant Mary English Medium School, Katipalla. Melron De Silva, Ataila, Dayakanane Werevich. या समेस्त भुरग्यांक आमी जोरान ताळयो पेटोवन उल्हासूया. आमच्या पवित्र सभेचे 10 भुरगीं 10 वर्सां तांणी बरेंकर शिकप जोडून आज उंचल्या स्थानार आयल्यांत तुमच्या जिवितांत आनीक सर बरें जावं अशें आमी आशेतां. हे सन्मान कार्य सोलोवन वेल्ल्या बिगर जरल बापांक श्री जॉर्ज पिंटो तशेंच नांवां वाचून सांगल्या रिचर्ड आल्वारीस सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचें न्हू आयचें हें सगळें कार्य तुमकां यूट्यूबाचेर डायस ऑफ मँगलोर, दिव्यवाणी तशेंच डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचेर हें पळोवंक मेळटा. तुमी तुमकां जाय आसतना तें पळोवयेत. आनी आतां आयच्या कार्याक अध्यक्ष जावन हजर आसून 12 जाणांक सन्मानीत केल्ल्या आयचे कार्याचे अध्यक्ष विकार जनरल मोन्सिजर मॅक्सिम नोरोना हांकां मान करचें कार्य हें सोलोवन व्हरूंक मोन्सिजर लेस्लिस शणाय हांच्या लागीं हांव विनंती करतां. तशेंच फादर विजय आनी फादर विन्सेंट हांणी तांकां संगात दिवचो. मोन्सिंजर मॅक्सिम नोरोन्ना बाप आमचे विगार जरल येदोळूस हांवें तांच्या विशयान सांगलां. सरळ मनोभावाचे आनी ही इज ए प्रॅक्टिकल मॅन. कॅटेकिजीस आमच्या पवर्ते शिक्षणांत देखून आमकां तांणी सर रितीनी सहकार दिला. देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव अभिनंदन पटयतां आनी हो सन्मान स्विकार करी जाय म्हणून विनंती करता. मोन्सिंजर लेस्ली शेणय बापांनी तांकां आतां सन्मान करचो.
आयच्या कार्याचे अध्यक्ष जावन असल्या मॉन्सिजर मॅक्सिम नोरोना बापांची उतरां आयकोनसोक आमचो कायदो. मंगळूरू DSC तर्फेन आयतारच्या आणि ख्रिस्ती शिक्षणांत उन्नत अंक जोडलेल्यांक पुरस्कार दिवचे ह्या कार्यक्रमांत तशेंच मंगळ ज्योतीचो दीस आचरण करच्या ह्या संदर्भी ह्या वेदीर आसचे पूर्व आफ्रिकेचे विकार मनादी बाप बेंजामिन पिंटो, हाचे मुखेल सैरे मॉन्सिन्योर लेस्ली शेणॉय, मंगळ ज्योती केंद्राचे निर्देशक मनादी बाप विजय मचादो, तशेंच सहनिर्देशक मनादी बाप विन्सेंट सिक्वेरा. आयच्या कार्यांत हेर मुखेल सैरे जावन आयिल्ले मानेस्त नायजेल, मानेस्त पीटर, मानेस्त जॉर्ज, तशेंच कॅथलिक बोर्ड एज्युकेशन असो कार्यदर्शी मनादी बाप प्रवीण लिओ लसरादो आसा, मनादी बाप सुनील जॉर्ज ल्हानक्रिस्तांव समुदायाचो डिरेक्टर आसा, तशेंच उर्वा फिरगजेचे उपाध्यक्ष मानेस्त लॉयड आसा, कार्यदर्शी सिल्वी आनी आयोगाचे संयोजक मानेस्त केविन आसा. तशेंच हांगासर मुखली अपोस्टोलीक कार्मेल कॉवेंट मेळाची मुखली प्रोविन्शियल सुपिरियर आसा सिस्टर नवीना, सिस्टरां आसात, सर्व शिक्षकांनो, वडिलांनो आनी आज पुरस्कृत सर्व विद्यार्थिनीनो. सोरेस मनादी बाप विजयन सांगले एक उतार आसा, आज मुखेल VIP तुमी म्हणून आनी तें आमकां दर म्हूण दिसता. असल्या एका कार्यक्रमांत चडावत वेदीर बसल्यांक एक बॅज दिवची एक रिवाज आमच्या मदें, पूण वेदीर बसल्यांक बॅज दिवना. बगार आज तुमी पुरस्कृत विद्यार्थिनी तुमकां बॅज दिलां आनी आज खरेंच तुमी VIP. पयल्यान पयलें हांव तुमकां अभिनंदन पाठयतां. न्हयच आयच्या काळार मस्त पावटी आमची भुरगीं जावंक पुरो वा वडिलां जावंक पुरो फकत तांचें इस्कॉलाचें शिकप कितें आसा ताका मात्र प्राधान्यता दितात आनी दोतोर न्हू आयतारचें क्रिस्ती शिक्षण हें सगळें उपरांत दिवचीं आसतात. पूण तुमी हाका प्रामुख्यता दिवन तुमी ह्या क्रिस्ती शिक्षणांत उन्नत अंक जोडून पयल्या स्थानार आयल्यात आनी आज हांगासर आसात. ह्या संदर्भी म्हाका संतोश भोगता कितें म्हळ्यार आमच्या आयतारा आनी इस्कॉलांनी शिकोवच्या क्रिस्ती शिक्षणांत आमच्या शिक्षकिनी आनी आमच्या भुरग्यांच्या वडिलांनी दाखोवची ती उर्बा, मस्त उर्बा दाखयतात. हांव फिरगजेंत आसतना हांव पळयतलो सकाळीं वडांच्या मिसाक आवय बापूय भुरग्यांक आपोवन हाडटात. मीस जाल्या उपरांत भुरग्यांच्या दोतोरने वेळार ती थंयच रावतात. मागीर भुरग्यांचें मीस आसता, सकाळीं एक भौशा ती 6:30 वरार घर सुटोन आयल्यार घरा पावतना 12 साडे12 जातात. अर्दो दीस ती इगजेच्या आनी इस्कॉलाच्या वाठारांत आसात म्हणटा आसतना आमच्या क्रिस्तांव आवय बापायक क्रिस्ती शिक्षण कितलें म्हत्वाचें म्हणलें ताणें मानून घेतलां. आनी ताका एक पुरक म्हणले बरी आमची शिक्षकां चडावच शिक्षकां इस्कॉलांत ती शिकयतात. तांकां मेळसो दीस म्हळ्यार आयताराचो मात्र रजेचो दीस. आनी ह्या आयताराच्या दिसांनी आमची शिक्षकी इतलो वेळ आमच्या भुरग्यां खातीर बाबार्थाचें शिक्षण दिवंक ती खस करतात. म्हणटाना तुमची उर्बा आमकां ह्या जागांक आनी धार्मिकांक प्रोत्साह दिता. आनी देखून जावंक पुरो वडल फादर विजयन सांगले आमच्या सगळ्या भारतांतच मंगळ ज्योती मुखांत्र क्रिस्ती शिक्षण, दैवीक लितुर्जी आनी बायबल हाका ह्या संगतींनी भोव मुखार आसा आनी हाचें मुखेलपण मंगळ ज्योती केंद्र घेवनूच आसा.
आनी आयल्या वर्सांनी मनादी बाप विजय मचादो ताचो डिरेक्टर जावन आनी डिरेक्टर जावन बाप विन्सेंट सिक्वेर आयल्या उपरांत ताका चड बळ मेळ्ळां आनी ही सगळें क्रिस्त शिक्षण भोव वेवस्थीत तरान तांणी मांडून हाडलां. पळयतना आमकां न्ही जाय की व्हरती दादोसकाय भोगता आनी असल एक उर्बा आमच्या याजकांक, आमच्या धार्मिकांक, आमच्या लायक मुखेल्यांक हेजे जाल्यार आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी आमकां दिवचो पाठिंबो. देखून हांगासर तुमी थोडींच आवय बापूय, थोडींच शिक्षकां आसात जाल्यार सगळ्या तर्फेन तुमी आसात. ह्या संदर्भीत तांकां सगळ्यांक हांव अभिनंदन पाठोवंक खुशी वागतां. आज मंगळ ज्योतीचो दीस म्हणले बरी आचारान करन मंगळ ज्योती कोण सगळे पाठिंबो दिता तांचो उपकार मनान उडास काडला. सांगात आज मुखेल सैरे जावन प्रधान मुखेल सैरे जावन मोन्सिन्योर लेस्ली शेणोय आमचे मदें आसात. तांणी दिवचो पाठिंबो व्हरतो जावंक पुरो आमच्या कॅथलीक विद्या बोर्डाक गरजेवंत भुरग्यांक शिकपाक आदार जावंक पुरो, जावंक पुरो आमच्या सेमिनरी सेमिनर्स तांकां आदार दिवंक जावंक पुरो तांणी दिलो पाठिंबो. आमच्या देशीच्या विविध फिरगा संघांनी संस्थांक दिवचो तांचो पाठिंबो. निजाय की आमकां व्हरत्या संतोशाचो अभिमानाचो असलें एक व्हरतें मौन मोन्सिन्योर लेस्ली शेणोय तांणी आमकां दाखयलां. आनी ह्या संदर्भी मंगळ ज्योतीत हांव न्हू हो एक संदर्भ उपयोग केला. तांकां एक व्हडलो सन्मान न्ही जाल्यार ल्हान पूण मोगान केल्लो सन्मान तांकां केला आनी तो तांकां फावो. दे डिजर्व अँड आज ते हांगासर हजर आसात. हो एक बरो संदर्भ तांकां सन्मान करचो आनी तांच्या बऱ्या मनाक फाटीं उपकार बावडचो. ह्या संदर्भी तुमी विद्यार्थी तुमी प्रतिभान्वीत, तुमी एक क्रिस्ती शिक्षणांत मुखेलपण दाखयलां. तातूंत चड तुमी आतुराय इंट्रस्ट दाखयल्या देखून तुमी आज हांगासर आसात. आमच्या आयतारा वा हेर क्रिस्ती शिक्षण केवळ अंक जोडूंक मात्र न्ही म्हणलें आमी केदाळाय मतीन दवरी जाय. आमी वडोल मिसार शर्मा होर सांगले प्रमाणे जें कितें आमी पातयेतांव बायबलांतलें उतर आनी आमचें संप्रदाय ट्रेडिशन तें आमी पातयेतांव आनी तें आमच्या आचरणांनी आचरण करता. आत्मीक आचरणांनी म्हणजे मिसाच्या बलिदानांत साक्रामेंताच्या आचरणांत आमी आचरण करता आनी तें आमच्या जिवितांत आमी जियेता. आनी हें तुमी दाखोवन दिजें म्हणून ह्या संदर्भी हांव तुमकां उलो दितां. ह्या संदर्भी तुमी घरा वयच्या पयलें तुमच्या जिविताक एक ल्हानसो प्रॅक्टिकल हिंट दिवंक हांव कशी व्हरतां. कितें म्हळ्यार आमचें क्रिस्ती शिक्षण चड बायबल आदारीत, देवाच्या उतराचेर आदारीत. देखून बायबलाक तुमी चड महत्व दिजें. न्हयच ताचें उतर वासिजे नियाळीजे तुमच्या जिवितांत पाळीजे. मात्र बायबल म्हणलें एक पुस्तक तुमच्या हातांत येता आसतना ताका गौरवान लेखिजे. एक संगत हांव तुमच्या गमनाक हाडटां. कितें म्हळ्यार थोडे फावटी आमच्या कार्यांनी चडावत आमच्या खारारांच्या वा रोसाच्या कार्यांनी देवाचें उतर वाचतात. कोण सोगी एक बायबल हाडटात, बायबल वाचतात, कोणशा दवरतात. हांवें मस्त पळयलां घरांनी गेल्ल्या वेळार. थोडे फावटी खाकेर दवरचो हाडचो आसा कोण ना. तो आमी बायबलाक दिवचो मान न्ही. बगार बायबलाक आमी खंय वाचूंक व्हरतानाय इल्ल्या मानान आनी गौरवान वरी जाय. कित्याक तें देवाचें उतर आमकां मेळिल्लें आनी त्या देवाच्या उतराक आमी मान दिता म्हूण दाखोवंक बायबल आमी मानान वरी जाय. म्हाका उडास आसा आमकां सेमिनरींत इस्लामिझमा विशयांत एक फाट आसा आनी हो दिवंक एक याजक आसा. इस्लामा विशयांत इस्लामिझमा विशयांत बरें शिकलो एकलो याजक येतलो आनी तो म्हणटलो तो एक फावटी इंडियांतून पाकिस्तानाक वतलो क्लास दिवच्या खातीर इस्लामिझमा विशयांत. ताचे कडेन एक कुरान आसलो खंय आनी तो एअरपोर्टांत कस्टम्साक गेलो. ताचें बॅग चॅक केलें आनी ताका सोडलें आनी तो फाटीं एअरपोर्टाच्या भायर वयच्या पयलेंच त्या कस्टम्स चॅकिंगाच्या भायर वयच्या पयलें ताणें बॅग उक्तें केलें. सगळें सेट केलें सोमासाक पळयतना ताच्या बॅगांत कुरान ना. उरले सगळे बूक आसात ताच्या बॅगांत, कुरान ना. ताणें वचून विचारलें कस्टम्स अधिकारी कडेन म्हज्या बॅगांत सगळे बूक आसात पूण एक बूक थंय मिस जाला. ना, कुरान ना. कित्याक ना?
ते कस्टम्स अधिकारी म्हणा लागले काही तुवें कुरान उरिल्ल्या बुका सवय दवरलाय. ते सगळे मुस्लीम त्या कस्टम्स अधिकारी देखून आमच्या कुरानाक गौरव दिजे तुवें गौरवान दिवनाय देखून हो कुरान तुका दिवंक जायना म्हणाले खंय. तें एक निदर्शन त्या पाद्र्यावान आमकां सेमिनरींत आसतना शिकयिल्लें. इतले गौरव मान ते कुरानाक तांच्या पवित्र ग्रंथाक दिता जाल्यार तितल्याच ताच्या वर्त्या मापान आमच्या बायबलाक आमी मान दिजय. खंयच्याय सभेर हाडटाना मानान तो हाडी जाय, मानाच्या जाग्यार दवरचें. वाचून ताका कोणशा दवरचो न्ही. जायते फावटी तशें केल्लें आसा. देखून ही एक प्रॅक्टिकल हिंट आयच्या दिसा तो आयचो संदेश जावन तुमी घरा व्हरीचे, तुमच्या जिवितांत पाळीचे म्हणून ह्या संदर्भी हांव उलो दितां. त्या संदर्भात तुमकां समेस्तांक विद्यार्थीनींक सांगात, शिक्षकांक, वडिलांक, आमच्या देशचे गवळी बाप भोवमानादीक दोतोर पिटर पॉल सर्डाना तांच्या तर्फेन आनी आमच्या सगळ्यां तर्फेन हांव अभिनंदन पाठयतां. क्रिस्ती शिक्षण हांवें वडोल सांगलें बरी तें आखेर जायना. तुमकां बरो क्रिस्ती शिक्षण निरंतर वचोंक आसा. मरता पर्यंत आनी भावार्थीची शिकवण आपणावंक आसा. सदांच मुन धरून वरां. तुमची 10वी जाली, PUC जाली, इतल्या राखेर जालें जायना. विधानां विंगड जावंक पुरो. क्रिस्ती शिक्षण सदांच मुन धरून व्हरूंक आसा. हें तुमी वरीचे म्हणून उलो दिवन म्हाका एक अवकाश दिल्या मंगळ ज्योती केंद्राक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या संदर्भी मंगळ ज्योती केंद्रांत वावर करच्या सगळ्यांक हांव मंगळ ज्योतीचो बरो दीसय मागता. थंयसर मोगान सेवा दिवचे जायतीं जाणां आसात. तांचो ह्या संदर्भी आमच्या सगळ्या तर्फेन उडासकान तांकां अभिनंदन पाठयता. तांचे मुखांत्र देवस्तुती, क्रिस्ती शिक्षण आनी पवित्र पुस्तक हाची चड आनी चड प्रगटणी जावं दी. चड हाचो वावर भोव क्रियाळ जावं दी म्हूण आशेवन म्हजें 2 उतरां संपयता. देव बरें करूं. क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या शिक्षकांची सेवा वाकण बायबलाक मान दिवच्या विशयांत जागवणी दिल्ल्या मॉन्सिजर मॅक्सिम नोरोना बापाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. 7 ताळे सांगाता मेळ्ळ्यार सुगम मधुर संगीत जावच्या बरी आयचें हें कार्य भोव आपुरबायेन जायचें तर साबार जाणांनी तांचो वावर दिला. आतां तांकां सगळ्यांकी आमी मान बगोवंक आशेता. मंगळ ज्योतीचे कमिटीचे सांदे तशेंच स्टाफांक आतां आमी मान करतले. सांद्यांची नांवां वाचूंक फादर विजय मचादो आनी सन्मान कार्य सोलोवन व्हरूंक मिस्टर अनिल रेगो हांचे लागीं उपकार मागता. आमी देवाक अर्गां दिवया. आमी वेळाच्या की पयलें आसा. आमी 1 वरें म्हूण चिंतलें एंड जाताना, पूण 1:15 म्हूण चिंतलें. आतां 12:38 बेगीन जाता. म्हजें काम इतलेंच. देव बरें करूं म्हणचें म्हळ्यार उडास काडचो. आमकां लागशिल्ल्यान कुमोक करतात सदां न्हीत. तांचो उडास करून तांकां एक उडासाची काणीक दिवं आतां हांव अपेक्षिता. मिस्टर अनिल रेगो तुमी हें सन्मान चलोवन व्हरचें. पयलें जावन आसा आमची DSSची समिती आसा, क्रिस्तांव शिक्षण समिती. तांणी मुखार येवचें आनी हो सन्मान उडासाची काणीक स्विकार करची. मिसेस जॉन मोंतेरो, मिसेस प्रीति लोबो, मिसेस अनीता मार्टिस्ना, मिसेस फ्लेवी लोबो, मिस लाइला डिसोजा, Mrs. Lavina Dicunna. Okay. Sister Cynthia Dicunna Bethany. Sister Anthony Mary Ursuline. Mr. Ivan Mascarenas. And Mr. रिचर्ड अल्वारिस. मिस्टर रिचर्ड अल्वारिस आमच्या सगळ्या मौल्य शिक्षणाची जबाबदारी तो घेता. एशियन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन CCBI इंडिया जावन पब्लीश जाल्ले बूक
मंगळूर दिएसीजेंत कड्डाय जावन फाटल्या 2 वर्सांनी ते जावन आसात आनी मिस्टर रिचर्ड आल्वारीस हाणें ताची जबाबदारी घेतल्या. मात तांकां ह्या फावटी थोडे साहित्य पुरस्कार लाभल्या. तांकां आमी अभिनंदन पाठयता आनी आमकां सदां ते कुमोक करता. ह्या सर समितीच्यांक देव बरें करूं. आतां आनीकी आसा मिस्टर अनिल आनीकी आसात सुमार 2 वर्गात. आमच्या मंगळज्योती केंद्रांत आमी येताना ते 1 जाण आसले. आतां आमची वाडावळ जाला. समियान सांगिल्लें न्ही वाडा सोडा संवसार बरा देवान सांगिल्लें. आतां आमची वाडावळ जाल्या. पवी सभेचें कुटाम हे देखून हांव एकलो थंयसर काम करिना. म्हज्या की चड वावर मार्गदर्शनान आमचे मंगळज्योती संस्थाचे थंयसर वावर राडी करतात. ते मिसांव म्हणून घेवन करतात. तांचो हांव आज उडास काडटा. आमच्या मंगळज्योतींत आमचे डिपार्टमेंट आसात. आमचे स्टोर डिविजन, मार्केटिंग, सेल्स आनी पब्लिकेशन, ताच्या उपरांत प्रिंटींग, DTP डिझायनींग, बायबल डिपार्टमेंट, लिटुर्जी डिपार्टमेंट, अकाउंट्स, गव्हर्मेंट सेक्टर डिपार्टमेंट्स आनी सगळे हेड सेक्शन डिपार्टमेंट आसा. ह्या सगळ्या सेक्शनांत वावर करची व्यक्ती आतां आसात. आमच्या स्टाफ मेंबरांक हांव फुडें आपयतां. तांणी हो मान स्विकार करचो. सेल्स आनी सेक्शनांत कुमोक करचे स्टोरान मिस्टर रिवन पास्कल डिसोजा येत पिरगजीचो तो सगळी जबाबदारी तो पळोवन काण घेता. मिस्टर स्टीफन जॉस्टन डिसोजा फजीर पिरगजीचो यंगेस्ट आमच्यांत तरणाटो युवजण. ताचे उपरांत मिसेस विल्मा डिसोजा अकाउंट सेक्शन आनी तुमच्या इस्कॉलाची ती दोतोरनीची जबाबदारी सर इस्कॉलांची. ताचे उपरांत मिसेस सुमित्रा क्रास्ता आयताराचें क्रिस्ती शिक्षण आनी जेजूचे सुवार्ता आनी बायबल सेक्शनाची जबाबदारी. मिसेस ज्योती पिंटो सगळी DTP टायपिंग कोंकणी लितुर्जी सेक्शनाची जबाबदारी. मिसाचो ग्रंथ एकल्यानच तिणें टायप करून DTP केल्लो आसा. ताचे उपरांत मिसेस मारियट रॉड्रिगस डिझायनींग जबाबदारी आनी प्रिंटींग आनी हेर कामांनी तिची सेवा सिनियर मोस्ट आमच्यान. ओके. ताचे उपरांत मिसेस हेलन डायस HR जावन वावर करता. तशेंच सगळ्या ऑफिसाची जबाबदारी म्हज्या उपरांत फादर विन्सी उपरांत तिणेंच पळोवन घेवची आसा. तांकां सगळ्यांक तुमकां तुमच्या मोगाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां निमाणे आनी एक वर्ग लास्ट. हेर रितींनी आयच्या संदर्भान आमकां कुमोक केल्ले ही ल्हानशी उडासाची काणीक तुमी स्विकार करीत जाय. हांगासर थोडे नांत हांव उडास काडटा. बाप हेनरी सिक्वेरा, बाप लेन्सान पिंटो ह्या पिरगजीचे तांकां आमी कुमोक करता. कोडयाळ बायल प्रेस फादर प्रमोद क्रास्ता आनी फादर आयवान कोर्डेरो. हांगासर आसा ह्या पिरगजीचो उपाध्यक्ष मिस्टर लॉयड लोबो. तांणी मुखार येवचें ही ल्हानशी उडासाची घेवची. आमच्या मानेस्त अनिल टावन. ताच्या उपरांत मिसेस सिल्विया मस्करेना सेक्रेटरी ती गेली. उपरांत 21 आयोगाचो संचालक मिस केविन मार्टीस हांगासर आसा. ताणें फुडें येवचें. ताच्या उपरांत सिरिल डिसोजा सावंड सिस्टम ताच्या नांवान आमचो वा रोशन मुंदेबा रोशन आमचो मगासो. निशांत आमचो तरणाटो व्यक्ती शिकता. तो रजेर आमचे वट्टी येवन काम करता. भुरग्यांनी शिकोन काम करन शिकायचें म्हणलें एक आनी एक उद्देश आमच्या ऑफिसांत आसा. तातूंत हो आमचो बारी मोगासो. असले मस्त तरणाटे आमच्या संस्थांत तरबेती जाल्यात. ताच्या उपरांत आज ही अनुभव घेतली शिक्षकी पैकी एकली मर्सीन तुमी मुखार येवचें. मर्सीन बेंदूर पिरगस. मागीर आमचे सगळे ऑफिस नितळ दवरून कुमोक करची लविनाबाई आसा की बायला लविनाबाई नातल्यार तिका आमी हो करता. ही सगळी व्यक्तींनी आमकां कुमोक केल्या. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी देवाची विस्तार आशिर्वाद तुमचेर हांव मागता. थँक्यू.
मोगाच्या न्हू देव बरें करूं म्हणलें ल्हानशें मागणें पळोवंक मेळना आयकूंक शकना तरी तें आमी बगूंक शकता. ह्या कार्याच्या यशस्वेक कारण जाल्ल्या सर्वांक उपकार आठोवची 2 उतरां उलोवंक आशेता. पयल्यान पयलें आयचो दीस आमकां फावो करून हें कार्य सुगम रितीन चलोवन व्हरूंक आदार दिल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजतावन अर्गां पाठयतां. आयच्या कार्याक हजर जावन भुरग्यांक सन्मान केल्ल्या तशेंच जोगतो संदेश दिल्ल्या आयच्या कार्याचे अध्यक्ष मॉन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोनांग हांकां तशेंच मुखेल सैरे जावन आसल्या मॉन्सिंजोर लेस्ली शणय, फादर बेंजामिन पिंटो, मिस्टर नायझल फेर्नांडीस, मिस्टर अनिल रेगो तशेंच मिस्टर जॉर्ज पिंटो तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तुमच्या मुखल्या मिसावांक बरें मागता. साबार राटावळी मोदय फाल्यां परीक्षा आसल्यारी आयच्या दिसा मिसाक तशेंच सन्मान कार्याक वेळार हजर जावन सहकार दिल्ल्या सर भुरग्यांक, तांच्या वडिलांक आनी तांकां तरबेती दिल्ल्या सर शिक्षकांक हांव आभारी जावन आसा. आयच्या कार्याक दुडवाची कुमोक दिल्ल्या सर्व दानींक, हितचिंतकांक, पोशकांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना देवाची मिन्सनार आशिर्वादां तांचेर मागता. तशेंच रुचीक जेवण वदकसिल्ल्या ओएसीस केटरस, साऊंड सिस्टम वदकसिल्ल्या मानेस सिरील, फोटोग्राफी तशें आयच्या सगळ्या कार्याचे लाईव्ह स्ट्रीम केल्ल्या कॅनरा कम्युनिकेशन हाजे डिरेक्टर मनादीक अनिल फेर्नांडीस बाप हांकां सर्वांकी हांव एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. साबार दिसांतावन आयच्या कार्याची तयारी करनासल्या कमिटीच्या संद्यांक तशेंच मंगळज्योती दफ्तराच्या सर्व सिब्बंदेक हांव शाबासकी पाठयतां. प्रत्यक्ष तशें परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या हर एकल्याचो उपकार भोवून म्हजी 2 उतरां उपकार भोवडीची 2 उतरां आखेर करता. मोगाच्या न्हू आयच्या कार्याचो 11सो वांटो जावन आसा रुचीक जेवण सेवचें. ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या खातीर हांव बाप बेंजामिन पिंटो हांचे लागीं विनंती करतां. सर्व 10वे क्लासीच्या भुरग्यांक आमी सर्व बरें मागता. सगळ्यांची परीक्षा बरी जावन दी. पवित्र आत्मा तुमकां सगळ्यांकी मती उजवाड दिवन दी आनी परीक्षा बरोवंक बरी भलायकी फाव करून दी म्हणून हांगासर अशें आमचे सगळ्यांचें मागणें तुमचे खातीर कांय टेन्शन करनाकात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या बापा 2025 ह्या जुबलेवाच्या वर्सा मंगळज्योती केंद्रान प्रत्येक जावन क्रिस्तांव शिक्षण आनी नैतीक शिक्षण ह्या विशयांत उंच स्थान जोडिल्ल्या भुरग्यांक सन्मान करचो हो भागी दीस. ह्या सर्व भुरग्यांक आमी उल्हास दिता, तांचे खातीर मागता. तांची देख तांच्या क्लासींत आसच्या, तांच्या शेजार आसच्या, तांच्या इश्टामंत्रांकी ती आपुरबायची जावं दी आनी ह्या बराबर देवाचें नांव नांवाडची तसली जावं. ह्या बागे संदर्भार हें जुबलावाचें जेवण जेवच्याक आमी तयार जाता. जेवण तयार केल्ल्या सुमेस तांचेर आनी जेवण स्विकार करच्या आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या जेवणा मरिफात कुडीची भलायकी आमी सांबाळून आत्मीक बऱ्यापणा खातीर आनी पेल्याचे सेवे खातीर वावरूंक आमकां समेस्तांक बरें मोन दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सभे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या जेवणाचेर आनी जेवण स्विकार करचे आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आतां
सन्मानीत जाल्ल्या सर भुरग्यांनी दायकन हांगासर ग्रूप फोटो खातीर मुखेल सैर्या सांगता ग्रूप फोटो खातीर वेदीचे कडेन येजे म्हण विनंती करता. आनी विशेष आव्हानीत व्यक्तींनी आनी मुखेल सैर्यांनी जेवणाक फिरकेच्या घराच्या वयल्या हॉलांत हजर जावचें. श्री आयवन मस्करेन सर तुमी हांची कुमोक हांगा कुमोक करची. दयाकन ऐका भुरग्यांनी तुमच्या हातांत सर्टिफिकेट आनी ते मेडल धरून आमी सकयल काडटा फोटो. आमचे सैऱ्यांक ते 8 चेरां दवरची मुखार. ताच्या उपरांत एक मुखार बसतात, सैऱ्यांच्या मुखार सकयल बसतात एक लायन, आनी एक लायन सैऱ्यांच्या फाटल्यान उबे रावतात आनी एक लायन हांगा वयर स्टेजीर येवन उबे रावतात. त्या देखून 3 लायनींनी आमी आतां सकट एडजस्ट करता. देखून दयाकन 8 चेरां थंयसर मुखार सैऱ्यांक बसोवंक करची. आमच्या सैऱ्यांनी दयाकन सकयल वयचे आनी थंयसर आमकां ग्रूप फोटो काडूंक. भुरगे येया आनी ते एक चारांच्या फाटल्यान एक लायन उबे रावंक आसा. फोटो जाल्या उपरांत भुरग्यांनी तुमची बॅजां काडून थंयसर आमचे वॉलंटियर्स आसा तांच्या लागीं दिवची फोटो जाल्या उपरांत. वेगळे या भुरगे पुराय या, तुमकां काही जाय तशें रावा. एक लायन फाटल्यान मटवे आसली भुरगीं हांगा वयर येया. कोण मटवे भुरगीं आहात तीं वयर येया. एक रो त्या कदेलाच्या मुखल्यान बसा, गेस्ट बसल्या उपरांत. फोटोग्राफर तिके सांगा तांकां कशें रावचें म्हणून. ते सैऱ्यांक वसोंक तिके वाट सोडा. वयर एकच लायन, 2 लायनी जावन नजो, 2 लायनी जाल्यार थोडा येना. ते सकयल जागो आसा पळया, ते एडजस्ट करतात. स्टेजीर पंताच्या पंत वशेत, तिशेन मुसर वशेत, एंड मुसर वशेत भायर दोनी कुशिलां. ते सांगतात फोटोग्राफर कशें सांगतात तशें रावा. भुरग्यांनी आनी वडिलांनी हांगासर जेवचें. थंयसर कावंटरा कडेन तुमकां बुक्स आसात. तुमच्या कुशेचें कितें दिवंक आसा जाल्यार ते एका भुरग्याक जागो दिया पळय, एका भुरग्याक. ओके, डिंबी घालनाकात, डिंबी घालनाकात. तुमी क्रॉस करून बसा. डिंबी घालातलें बरें दिसना. Somewhere, there is a gap there. Okay, yeah, fine. Yeah, fine. That's okay. Yes. तुम्ही इल्ले ते दिसतात ना. ओके, पाठी वचचे. तुम्ही पाठी वचचे. कॅमेरा पाठी करते तुमच्या. असं मध्ये गॅप नाही. तुम्ही पाठीवर पाहू ना. आणखी पाठीवर तुमका फोटो
तुमकां फोटो ऑलरेडी लिंकांत येदोळचे फोटो पुरा मेळटे आसात ही फोटो ही डिजिटल फोटो मेळटा देखून आमकां इल्लेशें अवकाश करून दिया समज सारकी फोटो काडूंक सगळ्यांक येजे सगळ्यांनी ह्या फोटोन दिवंक आसा दय करून पाटी वसा जय ते ओके रेडी स्माइल चलो सांगी नाका जाऊ ना ते स्क्रीन एक गला जस्ट ते एक्स्ट्रा कोण आसा ती बरें ओके वन लास्ट स्माइल ऑल ऑफ यू डन हॅलो जेवण बरें गंज विजय जादोशीचे विजय म्हणून विनंती आसा आमसोर नाकात भायर तुमकां सेल्फी जायचे जाल्यार तुमी जेवणा उपरांत काडयेत जेवणा वेळार काडयेत जायत की थंयसर कशें काडचें म्हणून आमच्या पाद्र्याबान एक बॅनर घाला सो तो एक पॉयंट खुर्साचे वाटेचे बूक म्हज्या लेफ्ट हँड सायडीक थंयसर आमचो निशांत आसा थंयसर तुमकां मेळटात आज मात्र ते 100 रुपयाक 3 बूक मेळचे देखून तुमी सकाळांनी घेवन थंयसर ह्या पराजीत काळान बरी खुर्साची वाट करूंक प्रयत्न करचे सदांय खुर्साची वाट करा भक्तीपण मोठवी खुर्साची वाट बरी आसा कोणाक फोटोग्राफी जाय थंयसर QR कोड एंट्रन्सार घाला सक्कडी भुरग्यांनी तुमच्या मोबायलांत या वडिलांनी ते QR कोड स्कॅन केल्यार तुमकां ड्राईव्ह मेळटा मागीर पाद्र्या फोटो अपलोड करता ताचे उपरांत Okay, there is one announcement from Jesus Youth Group. Please listen. All 10 standard students and parents, please listen. There is a Jesus Youth Group here. They want to announce some teens program. Please do the
This is a announcement and information from Jesus Youth Group Mangalore. Hello everyone. Hello all the lovely teens, their parents and all the teachers here. We are coming up with one big event for all the teens here. And we are thrilled to announce that Karnataka Teens Meetup is happening this May, 8th to 11th of this May. So this journey will take you down to the memory of lane with Christ and you'll enjoy this experience. So I request all the teens to come, celebrate, make new friends, meet many people and spend a lovely, amazing time with Christ. Okay, so this is happening in Mysore. So Jesus Youth Ministry will lead you. For more information, you can contact Jesus Youth. Thank you. आता ताणी सांगलो विषय कितें म्हळ्यार जिजस यूथ जावन आसा एक बरो मुवमेंट आनी भुरग्यांक भावार्थान घट्ट वाडोवंक तो कुमोक करता आनी मंगळुरांत आमचें युनिट आसा देखून ह्या फावटी सगळ्या टीनेजर आसल्या तुमकां सगळ्यांक सांगात येवंक कर्नाटका लेवलार एक अवकाश आसा आनी हें बरें कार्यक्रम मैसूरान चलता. डेट्स आर May 8th to May 11th. त्याला परीक्षांनी आसाना. May 8 तारीखेतावन May 11, 2025 Saint Maria de Matthias School, Mysore. आणि तो मोबाईल नंबर आमी थंय घालता तुमी मागीर काण घेया. हांगासर आसात मोबाईल नंबर 9322491377 9322491377 मागीर एका पाद्र्याचो नंबर 8898835888 8898835888 मागीर आनी एकल्याचो व्यक्तीचो नंबर 8951496927 8951496927. This announcement is coming from Jesus Youth Karnataka Teen Ministry. Okay, परते हांव सांगता Jesus Youth Karnataka Teen Ministry आनी आमचे Mangalore team proudly announces this program for all the teens. देखून हांव बापायन कांय भियेचें म्हणना आमच्या भुरग्यांक असल्या कार्यक्रमांक तुमी धाडिचे आनी आमच्या भुरग्यांनी सगळ्या कर्नाटकांत आनी भारतांत हुशार जायचे. मस्तपुटी आमच्या मंगळूरकारांचो संख्यो बारी उणो आमच्या उरुल्ल्यासांचो संख्यो मस्त आसता. देखून आमच्या भुरग्यांनी वैरयेचे मिक्स जायचे विशय कळाचे तांकां हे भावार्थी संबंधीत कार्यक्रम सेंट मरिया दे माताय स्कूल मैसूर आनी रिजिस्टर करूंक आनी तो QR कोड आसा तुमकां आमी थंयसर रिजिस्ट्रेशन कावंटरा लागीं आमची भुरगीं थंयसर दवरतात आनी दे वील गायड यू. इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू मीट जिया Vishwa, Annie, they are here. You can meet and get the information from them at the registration desk. Thank you. God bless you all. Thank you, Sai. Thank you.